नमस्कार. आयच्या पुस्तक विमोचनाच्या ह्या सुवाळ्याक हांव रुपाली आणि हांव सोबिता तुमकां अभिवादन करता. समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. आमच्या आमंत्रणाक मान दिवन तुमी मुजरत आयिल्ली पळोवन आमचें मन उमेदीन भरिल्लें आसा. आतां आमी कार्यावळीक सुरवात करतात. संजना पब्लिकेशनाचे धनी भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार हांचे लागीं मागता तांणी कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अरविंद बाब भाटीकार आनी मुखेल सोयरे भोवमानेस्त मेल्विन बाब रॉड्रिगेज हांकां भोवमानान वेदीचेर घेवन येवचे. आयज जी 2 पुस्तकां प्रकाशीत जावपाची आसात तांचे लेखक भाई मावजो हांचे लागीं मागता तांणी आयच्या मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, भोवमानेस्त अनंत बाब अग्नी आनी भोवमानेस्त नमनबाय सावंत धावस्कर हांकां घेवन माचयेर येवचें. आयचो सुवाळो 2 अर्थांनी अर्थपूर्ण जाता. एक, आज पप्पा म्हणजेच भाई मावजो हे पिरायेचे 80 वर्सां पूर्ण करतात आनी दुसरें म्हळ्यार तांच्या 2 पुस्तकांचे प्रकाशन जाता. ह्या दोनूय पुस्तकांचे प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेश बाब हांचे लागीं मागता तांणी येवकाराचे उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. संजना पब्लिकेशन्स आनीक भाई मावजो हांच्या घराब्याचे वतीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त मेल्विन बाब, मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, भोवमानेस्त अनंत बाब अग्नी, भोवमानेस्त नमनबाय सावंत, सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अरविंद बाब भाटीकार, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयच्या सुवाळ्याचे उत्सव मुर्ती आनी आमच्या काळजांतले आयचे बर्थडे बॉय एक मनमेळावू आनी मायेस्त अशे 80 वर्साचे तरणाटे ज्ञानपीठकार भोवमानेस्त दामोदर उर्फ म्हळ्यार भाई मावजो तुमकांय मना काळजा सावन आयच्या ह्या दिसा येवकार. सूत्र निवेदन करपी रुपालीबाय आनीक सोबिता आनी मेघना हांकां येवकार. भाईची सहचारिणी शैलताई तांकांय मना काळजा सावन येवकार. तुमचे मदीं बसल्यात ते सगळे मानेस्त सगळ्यांक हांव मना काळजा सावन येवकार दितां. इश्टानो, भाईची आज 2 पुस्तकां लोकार्पण जातात. ही पुस्तकां म्हाका उजवाडावपाक मेळ्ळी हो हांव म्हजो भोवमान समजतां आनी हे खातीर भाईक दिनवास संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन. कोंकणी साहित्य इतर भाशांनी अणकारीत जावचें म्हणून आमी एक संकल्प केला आनी दर वर्सा 3 ते 4 पुस्तकां अशा प्रोसेसांतल्यान वतलीं. तातूंत आयचे हे कथासंग्रहय आस्पावतले. आयच्या ह्या समयार हांव आनीक एक तुमकां कळोवणी दिवपाक सोदतां. ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक ऑगस्टाच्या 24 तारखेक श्रीधरबाब कामत बांबोळकार हांचे गोंयचे नामनेचे चित्रकार हांचेर बरयिल्ले लेख आनी तांची थोडी पेंटिंग्स हाजें एक पुस्तक येवपाचें आसा. तें फोंडे वाठारांत पब्लीश जातलें. ताजे उपरांत 25 तारखेक वर्णमुद्रा
ही प्रकाशन संस्था महाराष्ट्रांतली मराठींतल्यान पुस्तकां पब्लीश करता. ती संस्था कोंकणी 3 म्हयनाळे काडपाक सोदता आनी ह्या म्हयनाळ्याचो पयलो अंक ऑगस्टाच्या 25 तारखेक पणजे आर्ट एंड कल्चराच्या हॉलांत हें लोकार्पण जातलें. ह्या म्हयनाळ्याचे संपादक जावन आसात भौमानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता. आनीक ह्या म्हयनाळ्याचें जें सर्कुलेशन आसतलें गोंयभरचें तें पळोवपाचो वावर वा जबाबदारी संजना पब्लिकेशन्सान घेतल्या. वर्णमुद्रा हें एक वेगळे तरेचें मॅगझीन आसतलें. तें ई मॅगझीन सगळ्याक फुकट मेळटलें आनी जर तुमकां छापील कॉपी जाय जाल्यार 150 रुपया भरून ही कॉपी तुमच्यांनी मागोवं येता. जांकां इच्छा आसा हें मागोवपाची तांणी संजना पब्लिकेशन्साच्या फोन नंबराचेर संपर्क सादूं येता वा व्हॉट्सॲप करूं येता. ह्या म्हयन्याच्या 20 ऑगस्टाक आनीक एक पुस्तक येता तुमचे भेटेक. तें कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन येता. उदयबाब भेंब्रे हांचें यादीचो कुरपणो हें पुस्तक लोकार्पण 20 तारखेक करपाचो सद्याक तजवीज आसा. अजून हॉल बी हें फायनलायज जावचें आसा. सो ह्यो तारखो 3 तारखो मुखावेल्यो तुमी मार्क करून दवरच्यो. व्हडा संख्येन ह्या सगळ्या कार्यावळींनी वांटेकार जावन आमची उर्बा वाडोवची. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक मना काळजासावन येवकार दिता. भाईक आयच्या दिसा तांकां खूब आयुश्य मेळूं, बरें आरोग्य मेळूं, तांच्या हातान खुबशें साहित्य बरपावळ बरोवन जावं आनी सदांच तांकां आनंदी जीवन मेळूं अशें देवा कडेन मागया सगळ्यांचे वतीन. आनी परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. देव बरें करूं. हरशीं उतरांनी येवकार जातकच फुलांनी येवकार जाता. मात फुलां पावतात जाल्ल्यान सदांकाळ आमचो मोग मानेस्तांच्या काळजात उरचो देखून एक सुपुर्लें रोपलें भेटयतात. बाय नेहा कडेन मागता ताणें अध्यक्ष अरविंद बाबाक भोवमानान रोपलें भेटोवचें. बाय श्रुती कडेन मागता मुखेल सोयरे भोवमानेस्त मेल्विन बाब हांकां एक रोप भेटोवचें. बाब तेजा कडेन मागता मानाचे सोयरे डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हांकां रोपलें भेटोवचें. बाय नेहा कडेन मागता मानाचे सोयरे भोवमानेस्त अनंतबाब भगनी हांकां रोप भेटोवचें. तूं मुखार. बाय श्रुती कडेन मागता ताणें मानाचे सोयरे भोवमानेस्त नमन सावंत धावस्कर हांकां रोप भेटोवचें. आज 2 पुस्तकां प्रकाशीत जातलीं. ह्या पुस्तकांची थोडीशी वळख करून दिवपाची गरज आसा. हातूंतलें एक पुस्तक पोन्नो बाजार. ह्या पुस्तका विशीं उलयतली आयची मानाची सोयरी भोवमानेस्त नमन सावंत धावस्कर. पूण त्या पयलीं तांची वळख करून घेवया. 2011 वर्सा केंद्रीय साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो युवा पुरस्कार जोडून भोवमानेस्त नमनभाई हांणी आपली साहित्यांतली सुवात सुनिश्चित केली. तांच्या मुक्तमन ह्या निबंध छेल्याक गोवा कोंकणी अकादमीचो उत्कृश्ट साहित्य ग्रंथ पुरस्कार फावो जाला. साहित्या वांगडाच सामाजीक मळारूय तांचो वावर खूब व्हड आसा. कला आनी साहित्याच्या मळार वावुरपी साहित्य मंथन सत्तरी हे संस्थेची ती संस्थापक वांगडी. सावित्रीबाई फुले, बाबा आमटे ह्या सारके लोक तिचे आदर्श. सद्याक गोंयच्या शिमेवयल्या निरक्षर कातकरी वानमारे समाजांतल्या सानुऱ्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें म्हणून वावुरपी संवेदन केंद्र चलयता. आनी हे सगळें करतनाय लेखन चालू आसा. रोखडीच तांची 2 पुस्तकां उजवाडाक येवपाचीं आसात. नमनबाय पयस सत्तरीत रावता आसले तरी गोंयभरच्या सामाजीक चळवळी कडेन संबंद दवरून आसा. मागता नमनबाई कडेन तांणी पुस्तकाची वळख करची. थँक्यू सोबीत.
सोबीत अशी म्हजी वळख म्हाकाच परती जाली. देव बरें करूं तुका. आज खरें तर अशें उलोवपा इतली लायक हांव ना, पूण भाईन म्हाका हो भोवमान दिलो आनी म्हणजे अनंत भाईक हांवें बसल्या बसल्या म्हटलें की म्हाका भाई कडेन बसपाचोय बी भोवमान मेळ्ळो म्हणून भाईक तेकून. म्हणजे हें उलोवपाचें पुस्तकाचेर आनी भाई कडेन बसपाचें इतल्या व्हडल्या खुर्चेर हाडून बसयल्ले खातीर भाईक आनी सगळ्याच कुटुंबाक तुमकां तुमचे उपकारी आसा. म्हणून हांव त्या कुटुंबाचोच एक भाग. ही म्हाजी सगळ्यान व्हडली वळख सोबिता अशें दिसता म्हाकाय. थँक्यू म्हाका चूज केल्या बद्दल ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाक. पुस्तक म्हाज्या हातान पडोंक नासलें आनी म्हाका प्रत येयली हस्तलिखीत प्रत पोस्टांतल्यान. आतां पोस्टाचो एनवलप फोडटाना म्हाज्या घरकारान म्हाका सांगलें, ज्ञानपीठकार भाईच्या पुस्तकाचेर उलयतले मगो जाल्यार तो फोड, नाजाल्यार आसूं. म्हणून म्हाकाय मातशें हात म्हजे अनमनले आतां फोडपाचो काय ना म्हणून. पूण 2 दीस पयलींच भाई कडेन उलोवप जाल्लें. भाईन म्हटलें पोरनो बाजारांतल्यो कथा हांव तुजे येदा आसतना बरयल्ल्यो आनी तुज्या पेक्षा ल्हानूय आसतना बरयल्ल्यो. म्हणटकीर हो भाई वेगळो आनी तो भाई वेगळो. म्हणजे ज्ञानपीठ मेळच्या पयलींच्या भाईच्या पुस्तकाचेर उलोवपाक म्हाका सांगलां आसतलें. इतले खरी दोनी भाई एकूच, पूण तितलो विचार म्हाका कॉन्फिडन्स दिवपाक पुरो आसलो. म्हणून पुस्तक उगडलें आनी वाचपाक सुरवात केली. अशें पोरनो बाजार अशें आमकां दिसता पोरनो म्हणून, पूण तसो तो पोरनो असो म्हाकाय दिसूंक ना. सगळ्यो गोश्टी हांवें म्हाज्या बालपणान पळयल्यात त्योच आसात आनी खुबश्यो कथा अश्यो हाज्यो म्हणजे काल सापेक्ष आसात. म्हणजे तेन्नाय ती परिस्थिती आसताली, आतांय ती परिस्थिती आसा आनी आसताली. पयलींच्यो गाडयो आसूं, साधन सुविधा आसूं, पयशांचें मोल आसूं, हें वेगळें आसलें. पुणून ते आमी आतां 10 रुपया जोडटा म्हटल्यार तेन्ना खूब आसले ते. हें वाचकान समजून घेवचें पडटलें, नाजाल्यार आमकां ते 10 रुपया अशें दिसतलें. म्हणून तो काळाच्या अनुरूप ते वाचकान जर वाचले जाल्यार ताका त्यो चड बऱ्यो समजतल्यो. नाजाल्यार ते कितें 10 रुपयांक लागून तेणें इतले कश्ट केले अशें आतांची तरणी पिळगी म्हणूं येता. म्हणून ताका लागून काल सापेक्ष तेची वाचन जावप चड गरजेचें अशें म्हाका दिसलें. काय अशें हें आसा, भाई म्हणटा कितें, पयलींचे म्हणजे बंद ही एक कथा आसा. ती पयलींचे सारकी म्हणजे आसाच, पूण त्याच्या पेक्षा चड खरसाणीन आतां तो बंद येयला. पयलीं सगळे विशय आमी रस्त्यार सोडयतालीं. आमी सुद्दां म्हणजे रॅली आसूं, जागृती आसूं, कितें कामगार चळवळ आसूं आनी कसली आसूं, बायलांची हें आसूं, आंदोलनां सगळीं रस्त्यार जातालीं. आतां त्या मानान रस्त्यार देऊन आंदोलनां कमी जातात. विद्यार्थी चळवळ सुद्दां रस्त्यार जाली, भाशेचें आंदोलन रस्त्यार जालें. आतां ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी रस्त्या वयलीं आंदोलनां कमी जालीं आनी कामगारांचे कायदे इतले स्ट्रॉंग जाल्यात की ते तशें हें जायना. म्हणजे भितरल्या भितर तेंचे प्रश्न सुटावे जातात. ताका लागून बंद हे आतां कमी जाल्यात. पूण ते बंद आसतनाची जी तोडफोड आनी हें तेन्ना आसताली ती खूब आसताली. म्हणजे तेजो परिणाम, त्या वेळा वयलो परिणाम भाईन दाखयला ते कथेन. आनी तेच्या उपरांत आमी जायना म्हटल्यार कोवीड काळांतलो जो बंद आमी पळयलो तो सामको खरसाणीन पळयलो. म्हणजे मड्या वयले ताळये वयले लोणी खावपी मनशान खाल्लें आनी उपाशी मनशान मरण पळयलें. म्हणजे इतले खरसाणीन बंद आमी पळयलो. म्हणजे जे न देखे रवी ते देखे कवी म्हणटात तशें भाईन म्हणजे ते कथाकारानूय पळयले की तेन्ना जे बंद आसले तेजो जर अब्रूचेर जावं हेचेरूच हें जाता जाल्यार तेजो जिवा पर्यंत तेजो बंदाचो परिणाम जावपाक शकता. हो आमकां कोवीड काळान शिकयलें. म्हणजे इतल्या फुडलें भाईन पळोवन बरयलें काय असोय बीन एक हें जाल्लो. आनी खंयचेंय बंद जावं कितें आसता तेन्ना सामान्य मनीस आसता तो चड बरडटा. एकदां महाझुजां जालीं काय आमकां दिसता की ह्यो सगळ्यो तिसऱ्यो वादळ्यो जाल्लेली परिस्थिती पळयली काय आनी आमकां ती महाझुजां नाका अशें प्रत्येक मनशाक दिसता. जिखलेल्याय मनशाक दिसता आनी हरलेल्याय मनशाक दिसता. पूण तरी बीन परत जेन्ना काळ येता तेन्ना तीच मनशां परत एकामेकाचेर ऑपोजीट उबी रावतात. ती सगळी परिस्थिती लक्षांत घेवनूय बीन जेन्ना हांगासरले लोक भायर पोटा खातीर भायर असतात तेन्ना ते त्या सगळ्या स्थानीक लोकां बरोबर ते बीन बरडटात. आनी ते जेन्ना परत परिस्थितीचे मारे कशे परत जेन्ना आपल्या आवय देशा कडेन येतात तेन्ना तेंची बोल्सां खाली आसल्या कारणान तांकां कितलो व्हॅल्यू आसता हांगासर. म्हणजे भायर आसलेली मनशां फक्त मजबुरी म्हणून भायर असतात आनी ती पयसो घेवन येयलो जाल्यार तांकां व्हॅल्यू आसता. आनी पयसो जर ना तेंच्या कडेन परिस्थितीन तांकां थंय मारल्या जाल्यार हांगासरूय बी आमी तांकां मारतात.
आनी हितूर तो स्वार्थ मनशाचो इतलो हें जाल्या मानवी मुल्यांचो ऱ्हास हो पयलींय बीन जाता आनी आतांय बीन जाता. ताका लागूनय दिसता की पोरण्या बाजारांत दुकानां नवीच आसात, पोरणीच आसात अशी ना. म्हणजे हे सगळे शाश्वत विशय आसात जे भाईन हांगासर कथेनी घेतल्यात. दुसरे भाईचो ह्या म्हणजे हें म्हाका वाचतना म्हाजी व्हडलीशी म्हणजे हांव काय प्राध्यापक न्हू आनी एकाडमिशियनूय न्हू, हांव तशें तुळा बिळा करपाक म्हाका जायना. पूण तें वाचल्या उपरांत म्हाका हेमा नायक ताईची भोगदंड कादंबरी याद जाली. म्हणजे ही कथा वाचल्या बरोबर म्हाका तें म्हणजे थंय बायल आनी हांगासर भाव असो एक हें म्हाका म्हणजे ही घडये पयलीं बरयल्ली आसत किंवा समकालीनूय आसत, पूण तो ती एक याद म्हाका जाली. भाईची हें आसता ती कितें म्हणजे संवाद भाई इतलो संवाद म्हाका दिसता खंयच कोणूच हे म्हणजे सामकी तेजी इतली कुशळटाय तेच्या संवादान आसा की तेजो क्लायमॅक्स म्हटल्यार अशी एक तुमकां कथा मेळटा की दोन मनीस फक्त उलयतात हीच होच कथेचो प्लॉट. म्हणजे हें एक नवीन ज्ञान म्हाका मेळ्ळें की दोन मनशांच्या संवादांतल्यान कथा फुडें वयता. ताका आनी तेंच्यांनी कितें घातलां, ते केदे पिरायेचे आहा, ते खंय उबे आसा तशें कांयच ना. पूण ते जे उलयतात तेच्या वयल्यानूच तुज्या मनान वाचका खातीर खूब काम भितर की तुवें इमॅजीन करपाचें की ते कोणा बद्दल उलयतात, कित्याक उलयतात, ती फुडें कशी वयता अशें. म्हणजे संक्षिप्त हितूर पूण फक्त डायलॉगांनी फुडें वचपाची एक वेगळी कथा म्हाका दिसली. हांव आनी म्हजी भयण आमी फाटली फुडली केन्नाय बाजारांत पयलीं गेलीं काय अर्दवट संवाद आयकतालीं आनी घे आसताली. म्हणजे त्या संवादांतलो आगापिच्या कांयच खबर नासतना तो कोण उलयता, कसो उलयता, कितें उलयता हेजेर तुवें कथा रचूं येता. अशें आमी दोगांय जाणां गजाली करताले आनी तें इतलें मनोरंजनात्मक काम जातालें. म्हणजे त्या विशया वयल्यार बी अशी कथा बरोवं येता अशें म्हाका भाईन म्हणजे ती कथा वाचल्या उपरांत कळ्ळें. म्हणजे आमी तल्यो खूब कथा रचून हेकल्यो. म्हणजे तुमी सुद्दां केन्नाय आतां कशें सार्वजनीक भोंवपाची ठिकाणां कमी जाल्यात. प्रत्येक जाण आपल्या फ्लॅटांतल्यान देंवता, गाडयेन बसता, ठिकाणार वयता, परत गाडयेन बसता, लोकां कडेन मेळप मिसळप कमी जाता. पूण पयलीं जेन्ना बाजारान वचप, बसींनी वचप स्पेशली, तेन्ना आतां तूं फोनार सुद्दां उलयतना केन्ना एखादें वाक्य फोनार वयलें कोणाच्या तूं कानार पडलें जाल्यार तुज्यान इमॅजीन करूं येता की तो कितें उलयता आसतलो. आगापिच्या कांय खबर ना, पूण तुवें ताका पिक्चर लावन तुजी कथा तयार करूं येता. म्हणून आतां कशें आसता की पुस्तकांत वाचपा पेक्षा म्हणजे मनीसूय जर ते वाचले जाल्यार म्हाका दिसता अश्यो कथा चड तयार जाता आसतल्यो बाईच्या हितूर. एकूच मिनट. सॉरी बरोवन हाडला पूण तें म्हाका हें जायना, दिश्टी पडना. हें कितें वाचूंक जाय म्हणून सांगता. म्हाका म्हणजे कांय वाक्यां न्हू अशी बरोवन दवरपाची. ययाती कादंबरी हांवें 3 फावटी वाचली आनी डायऱ्यो बरोवन दवरल्यो, पॅरेग्राफ आवडटा ते. म्हणजे ती एक तेन्ना म्हाका संवय आसली की ते खुपूच आवडटाले पॅरेग्राफ ते बरोवन दवरपाचे. तशीच ही बी कांय वाक्यां हांवें अंडरलायन केल्ली. केन्ना एक कथा बी जी येता आनी लेखक म्हणटा कशी सुरवात करूं आपूण, कितें बरोवं काय अशें म्हणटा. आनी भाईचें न्हू ती सुरवातीची वाक्यां पळया, एकूच सांगता देखीक. आंतोन बलकांवाचेर आड पडिल्लो, संवसारांतल्या सगळ्या मिरयांची बसका आंतोनिल्या कपलाचेर भरिल्ली. रोखडेंच कळटा की आंतोन त्रासांत आसा, कसलो काय ताका त्रास आसा. म्हणजे वाचकाच्या मनान फुडें वाचल्या शिवाय रावूं नजो जाता. म्हणजे पयल्याच वाक्याक तूं दल्ली घट. म्हणजे आतां आनी ती सोंपयल्या शिवाय पुस्तक दवरपाचें ना अशे पद्दतीन. मागीर दुसरें वाक्य दनपार जाल्ली, वत सामकें दुस्मान जाल्ले भशेन आंगाचे कुडके काडटाले. पोना जमीन आनी वयर वेळ, रान्नीचेर दवरिल्ल्या दोणसावरी सगळे जीव उलपताले. चारूय वाटेन रखरख. कोण काय हे रखरखीन भायर सरला, कोणाक काय हे गरमेचो त्रास जाला, इतली भयंकर परिस्थिती कित्याक काय लेखकान सांगल्या, वाचपाची तुजी उमळशीक वाडटा. संप हरता जाय ते पळयले, पूण आयचे भशेन न्हय रे बाबा. मोटरसायकल स्टँडार काडून घरांत भितर सरत दत्ताराम फडफडलो. तेच्याय फुडें आयका तेचें हें. चावी मेजार शेवटून नेशिल्ले मुस्तायके सयत दत्तारामान कानाप्याचेर घालून घेतले. म्हणजे तो कितलो उबगलो, म्हणजे ह्यो संप जावन तेच्या पोटार आड येयला हें वाचकाक रोखडेंच कळटा. आनी तो फुडें आतां कितें करतलो काय तेजो दिसावडो जोडूंक असो प्रश्न वाचकाच्या. म्हणजे ताका लागून ही वाक्यां म्हाका जशीच्या तशी वाचची पडली. म्हणजे कथेची सुरवात कशी करची ती बाई एक्सपर्ट तितूर. सोंपोवपाची बीन पळया पंच लायन सामक्यो. कडयल्लें भिलणेल कानांत वचचें तशें जालें सॅबीक. फुडलें मानवेलीलें उलोवणें आयकूंक लेगीत आयलें ना. म्हणजे सॅबीच्या सगळ्या सपनांचो गोबर वाचकाच्या मनान काजळी तयार करता आनी त्याच्या धुरान वाचकाकूच घुसपटूंक जाता.
म्हणजे वाचकाच्या मनान ती कथा मागीर सुरू जाली. फुडें कितें केलें काय तेणी, इतलें पळयलें कितें जालें काय, म्हणजे वाचक तें वाचून विसरना, रांदतना याद जाता, न्हिदतना याद जाता, ती कथा तुका सोडिना, पुस्तक सोडलें तरी हातींतलें. मागीर पळय दुसरें वाक्य, लास्ट हें वाक्य हा कथेचें, शाब्बास धपक्याक उडयलें मरे. म्हणजे हें सोंपलें हांगासर, फुडें कांय ना. तें मेलें मागीर कितें, म्हणजे अशें हे जिवावळीचो हें, म्हणजे ते त्याच्या फाटल्यान जिवावळी वयर म्हणजे ती एक कथा आसा, मरण येना म्हूण. म्हाका दिसता भाईच्या लायफान भाईन 100 कथा बरयल्यात जाल्यार बेस्ट 10 काडल्यो जाल्यार मरण येना म्हूण ही कथा त्या 10नी आसपावतली, इतलें शुअर. म्हणजे ते जिवावळीचो विशय इतलो अप्रतिम आनी तेची मांडणी त्याच्या परस, म्हणजे हे सगळें सैमा खातीर आसा. सैमा खातीर मनीस आसा आनी मनशा खातीर सैम आसा. आनी त्या सैमाचें दुख्ख, तेच्यो वेदना सैम आपूण सांगपाक शकना न्हू. वागाक मारलो म्हणून वाग सांगपाक शकता, त्याच्या खातीर कोण उबो रावतलो, कोणी तरी उबें रावपाक जाय. म्हणजे प्रत्येक मूय किडीक सगळ्यांक जगपाचो हक्क आसा आनी तेंचे प्रश्न कोणें तरी मांडपाक जाय आनी तेंच्या खातीर कोणें तरी उलोवपाक जाय, तेंच्या खातीर कोणें तरी बरोवपाक जाय. आनी हें काम कथाकार भाईन सामकें बरे तरेन केलां अशें ती कथा वाचतना म्हाका दिसलें. तशें आनी एक देख आहा, तश्योच नोटी बॉल्सान भरून आंतोन पिकेतीचे फार्मासीन वचपाक धांवलो. फुडें कांय ना, तो जेच्या खातीर वखदां व्हरतलो तें जगतलें काय मरतलें तें कांय ना. पूण तो कितें आसा, पूण तो फार्मासीन धांवलो. म्हणजे ते अशें, म्हणजे तुका फुडें तो कितें इंग्लीश पिक्चरांनी बीन आसता पळय न्हू, तें म्हणजे कितें तरी सुरवात जाता आनी सोंपता पिक्चर, म्हणजे पिक्चर अभी बाकी आहे म्हणटात तशें तेच्यो कथा सगळ्यो तश्योच अशें दिसतात म्हाका. म्हणजे अश्यो कांय पंच लायन्स भाई सोंपयतना दिता आनी ही वाक्यां घेवन मागीर वाचक आपले भितर ती कथा केळयता. म्हणजे प्रभावी सुरवात आनी परिणामकारक शेवट ही भाईची शक्तीस्थळां. ताका लागून भाई हो मूळ कथाकारूच अशें म्हजें मत. कादंबरी बरोव तो खूब गाजलेलो कादंबरीकार आसूं, पूण तेचो कथाकार हो म्हणून म्हाका तो चड भावलो हितूर. आनी सगळ्याच कथांचो परामर्श हांगासर घेवप शक्य ना, कित्याक 2 पुस्तकांचें अनावरण आनी इतले सगळे उलोवपी आसात म्हण देखून हांव चड न उलयता. म्हाका दिसता म्हणजे थोडेंच उलयल्यार बरें. एकूच कथा म्हाका म्हणजे ते हेका आवडली अशी, की एक मत वेंचणुकेंतलें एक मत आपल्याक कितलें इम्पॉर्टन्स आसता. म्हणजे आमी डेमोक्रेसी खातीर तें मत दिता, पूण स्वताची डेमोक्रेसी आमी जपता काय, आपलें स्वातंत्र्य आपूण घेता काय, ती निर्णय प्रक्रियेन आपूण भाग घेता काय, जावं स्वताचो निर्णय तरी आपूण घेता काय, हो प्रत्येक बायलेन मतदारानूच आपल्याक विचारपाचो एक हें आसा. आनी हितूर एक बरी कथा आसा बाईच्या हितूर. म्हणजे तें इतलीं वर्सां हें जाल्लेली बायल एक मत, ती म्हणजे तिका खबरूय नासता की तें कळना म्हणून, तिका एंड पॉयंटाक कळटा की तें कळना म्हणून, आनी तो सगळ्याचो राग काडून ती तें मतदान करता. तें एक पावल, ती एक कीट म्हाका खूब आवडली. म्हणजे उजो फाटल्यान लागतलो तो बाईन सांगोंक ना, पूण ती एक कीट पडली न्हू, थंय ती कथा सोंपल्या. ती खुबूच बेस्ट, म्हणजे म्हाका आवडली ती कथा. आनी बाईच्यो सगळ्यो कथा ह्यो पयल्या वाक्या पासून सुरू ते निमणे मरेन तुजी पकड सोदिना, म्हणजे सोडीत ना. सगळो पात्राचो स्वभाव आसूं, कितें आसूं, परिस्थिती आसूं, ती सगळी बाईच्या निवेदन शैलींतल्यान उत्कृश्ट रित्या येता. पूण म्हाका 1-2 कथा म्हाका दिसता, म्हणजे कशें आसता, भाईन वाचकांच्यो कथा वाचकांच्यो अपेक्षा वाडोवन दवरल्यात. ताका लागून घडये जायत की प्रत्येक कथा आतां पोरण्या बाजारांतल्यो ही वस्त जाय, ही वस्त जाय, ही वस्त जाय म्हणून भाईन निवळून काडले आसतल्यो. तेज्यो कितें क्रायटेरिया आसतात प्रत्येक लेखकाच्यो. पूण म्हाका 1-2 कथा भाईन निवडटाना विचार केल्लो जाल्यार बरें जातलें आसलें अशें हें बीन म्हाका जाणवलें. आनी भाई तें आयकून घेतलो म्हणून हांव सांगता, घडये म्हणजे तितकें धाडसूय आसा, तितलें डेमोक्रेसी घेता म्हणटात तशी. कित्याक एकदां पुस्तक प्रकाशीत जालें काय ते जस्टिफिकेशना मागीर उपकारना. ते कथेक तुजो कितें म्हणटात तें बरें आनी वायट दोनी सोंसचेच पडटा ते कथेक. ती कथा मागीर जस्टिफिकेशनाचेर जायना, पयलीं बरयल्ली तें जायना. साहित्य सागरान पडली काय ती वाचकांची, ती मागीर लेखकाची उरना. ताका लागून हें पुस्तक म्हाका दिसता की सगळ्योच कथा उत्कृश्ट आसा. फक्त 1-2 कथा म्हाका कमी आवडल्यो, चड आवडूंक ना अशें न्हू, कमी आवडल्यो कंपेर्ड टू भाईच कथा अशें. मागीर हे पुस्तकां दोनीय लोकांनी वाचची, म्हणजे जाणट्या लोकांनी वाचची आनी तरण्या पिळगेनूय वाचची, की तरण्या पिळगेक कळटा की अशी परिस्थिती आसली, अशे लोक आसले आनी अशी भूक आसली, जावं अशी हें आसली. आनी जाणट्यांक
आपल्याक बरें म्हणजे अशें आपलेच दीस आमीच पळयल्ली परिस्थिती ही अशी पळोवपाक वाचपाक खूब आवडटली. ताका लागून दोनूय पिरायेच्या लोकांनी हें पुस्तक वाचपाची गरज आसा. सगळ्यो कथा ह्यो काळाक धरून आसात आनी ऱ्हास जावपी मानवी मुल्यांचो आसूं जावं परिस्थितीक समर्थपणान तोंड दिवपाची मनशाची धडपड आसूं ती कायम आसा. पयलींय आसली आनी आतांय आसा. मनीस तसो हारना, तो खूब आशावादी आसता आनी तो धडपडत जगता. हेंच तेजें हें आसता पॉझिटीव जगपाचें. आनी तो सगळ्यो कथांचो तो सगळ्या कथांनी तो परामर्श येयल्लो आसा भाईत. तर भाईच्या कथांचो व्यास खूब व्हडलो आसा. वेगवेगळ्या धर्मीक लोकांचो, वेगवेगळ्या आर्थीक सामाजीक थरावयल्या लोकांचो संघर्श भाई आपल्या कथांतल्यान मांडटा. कितल्याशाच आवाज नासलेल्या भावनांचो भाई आवाज जाता. ते खातीर आयच्या दिसा ह्या समाजातल्या प्रत्येक घटकाचो समाज सैमातल्या चराचराचो भाईक आशिर्वाद आसा आनी म्हाजे कडल्यान भाईक खूब खूब मोग. थँक्यू भाई. भोव बरी वळख करून दिली तुवें नमनबाय. तुज्या उलोवपांतल्यान तुवें सगळ्यांचीच उत्सुकता खूबच वाडयली. देव बरें करूं. पोन्नो बाजार पुस्तकाची वळख नव्या विचाराच्या लेखकान करून दिली. धन्यवाद. दुसऱ्या पुस्तकाचें नांव पोस्ट कोविड. ह्या पुस्तका संबंदान आपले विचार उक्तायतले भोवमानेस्त अनंतबाब अग्नी. तांची थोडे भितर वळख करून घेवया. भाषा, साहित्य आणि शिक्षण ह्या तिनूय मळांचेर पोटतिडकीन वावरून नामना जोडिल्लें व्यक्तिमत्व म्हळ्यार भोवमानेस्त अनंतबाब म्हणजेच भाई अग्नी. काणकोणा माशेच्या विद्यालयांत एक बरो शिक्षक म्हणून फांकीवंत जाल्ल्या अग्नी सरांनी कोंकणीची गरज वळखून मडगांवां नव्यानूच उगडिल्ले कोंकणी भाशा मंडळाचे शाळेंत शिक्षकाची नोकरी आपणायली तेन्ना खूब जाणांनी तांकां पिशांत काडिल्ले. वयली स्केल आसूनय अनिश्चित फुडार आशिल्ले कोंकणी माध्यमांतल्या शाळेंत नोकरी धरिल्ल्या आमच्या अग्नी सरान थोड्याच काळा भितर हे शाळेक खूब प्रतिश्ठा जोडून दिली. भाई अग्नी सातत्यान स्तंभलेखन करतात. तांच्या आत्मसोध ह्या हालींच प्रकाशीत जाल्ल्या पुस्तकान नवे रिकॉर्ड्स प्रस्थापीत केल्यात. पुस्तक विमोचनाच्याच दिसा 500 प्रतीची पयली आवृत्ती खपल्या आनी फाटोफाट दुसरी आवृत्ती म्हणजे 1000 प्रती खपल्यात. गोंयांतले सुप्रसिद्ध सूत्रसंचालक आशिल्ल्या अग्नी सरान अनेक कार्यशाळा घेवन नवे सूत्रसंचालक तयार केल्यात. सद्याक ते रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे मुख्य अध्यापक म्हणून कार्यरत आसात. अग्नी सर. शिगम्याचो आरंभ हो नमनान जाता. आयच्या कार्यावळीचो आरंभ नमनान जाला आनीक ताणें तो भोव सुंदर तरेन केला. हांव सोबिताबाई आनी रुपालीबाई हांकां 2 कारणां खातीर देव बरें करूं म्हणटा. एक म्हजी वळख बरी तरेन करून दिली म्हणून आनीक दुसरें नमनबाईक पयलीं उलोवपाक दिली म्हणून. कारण भाई मावजांची कथांची गिरेस्तकाय, खोलाय, रुंदाय आनीक तांची भाशा शैली, तांच्या कथांची खाशेलेपणां नमनबाई खूब प्रभावीपणान सांगल्यात. आनीक ताका लागून म्हाका फक्त तांचो जो पोस्ट कोवीड हो कथासंग्रह जो आयज उजवाडाक येवपाचो आसा फक्त ताज्या संदर्भांत उलोवपाक इतलीच जबाबदारी आनीक हें म्हजेर दवरिल्लें आसा. हांव सगळ्यांत पयलीं भाईक जल्मदिसाची परबी भेटयतां. कोविडाच्या उपरांत शिक्षण क्षेत्र आसत किंवा वेवसाय आसत, धंदो आसत, सगळ्या मळांचेर एक मरगळ कशी आयली. पूण सुदैवान साहित्याच्या क्षेत्रांत ती मरगळ आयली ना. किंबहुना साहित्य चड मोठ्या प्रमाणात चंवल्लें ह्या काळा भितर. आनीक त्योच चडश्यो कोविडाच्या काळांत किंवा कोविडाच्या उपरांत ज्यो कथा भाईंनी बरयल्यो तांचो संग्रह आयज उजवाडाक येता आनी ताचें नांव आसा पोस्ट कोविड. हांव संजना पब्लिकेशनाक चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण भाई मावजो आसत किंवा तांच्या दर्जाचे जे हेर साहित्यीक आसात तांचें जितलें जितलें साहित्य चड प्रकाशीत जातलें तितलें आयच्या पिळगेक तें वाचपाक मेळटलें आनीक तांची प्रगल्भताय वाडपाक आदार जातलो. भाई म्हणटा की 60 वर्सांच्या आपल्या साहित्याच्या लेखनाच्या काळा भितर आपणें फक्त 100 कथा बरयल्यात म्हणून. म्हाका दिसता आयज काल 25-30 वर्सांचे भुरगे सुद्दां आपणें 150 कथा बरयल्यात आनी 200 कथा बरयल्यात अशें म्हणून मिरयतात. अशा काळा भितर भाई फक्त आपणें 100 कथा बरयल्यात म्हणटा. कारण भाईच्या डेफिनेशना भितर शास्त्रां भितर ज्यो कथा म्हणून आस्पावतात त्योच भाई म्हणटा आपणें कथां भितर आपूण तांचो आस्पाव करता म्हणून. भाई म्हणटा की हांव कथा बरयना, कथेन म्हजे कडसून बरोवन घेवचें म्हणून वाट पळयता.
कितले सुंदर तत्वज्ञान पळोवया किंवा कथे कडेन पळोवपाची कितली सुंदर नदर पळोवया अशी नदर आमकां कवितेच्या क्षेत्रा भितर मनोहरराय सरदेसाय आसत किंवा बाकी बाबाची पळयल्या, पूण कथेच्या क्षेत्रा भितर हांव कथा बरयना, कथा म्हजे कडच्यान बरोवन घेतली म्हणून वाट पळयता अशें म्हणप हातूंत भितरच कथाकाराचें व्हडपण लिपिल्लें आसता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून भाई म्हणटा की केन्ना केन्ना असो काळ गेला 2 वर्सांचो, ज्या 2 वर्सांच्या काळा भितर फक्त 2च कथा जल्माक आयल्यात, आनी केन्ना केन्ना अशेंय घडलां की 2 दिसां भितर 3 कथा जल्माक आयल्यात. म्हणजे जी कथा सहजपणान येता, सृजनांतल्यान येता तीच कथा, आनीक ती भाईक होलमल्या म्हणून ती फक्त गोंया पुरती उरली ना, कोंकणी पुरती उरली ना, ती अणकारीत जावन वेगळ्या वेगळ्या भारतीय भासांनी आनीक बाकीच्या संवसारांतल्या हेर भासांनी पावपाक शकल्या. ह्या कथा संग्रहांतल्यो सगळ्यो कथा ज्यो आसात त्यो खेरीतपणान हांवें आदीं सांगला त्या प्रमाणे पोस्ट कोविड म्हणजे कोविडाच्या उपरांतच्यो सगळ्यो कथा आसात. आनी ह्या कथा संग्रहाक उदयबाब भेंब्रे जे स्वता एक कथाकार आसात, जांच्यो कथा खूब आयली ना जायत उजवाडाक, पूण जाणी मोजक्योच पूण बऱ्यो कथा बरयल्यात, प्रसादा फूल सारकी अशा एका कथाकाराची अशा एका अष्टपैलू साहित्यिकाची प्रस्तावना ह्या कथा संग्रहाक लाभिल्ली आसा. ह्या कथा संग्रहांतल्या सगळ्यांत पयली जी कथा आसा ती म्हणजे हांव ह्या कथा संग्रहांतल्या कथांचो समीक्षणात्मक हें करचो ना, हांव फक्त वळख घडयतलो इतल्याच खातीर की आमी मानून चलतात की प्रत्येकाक आपले परीन सृजनात्मक साहित्याची वळख स्वताक घडोवपाचो अधिकार आसता. म्हणून फक्त हांव कवितेचो कथांचो एक भायलो जो आटाप आसा तोच तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करता. ह्या कथेंतले ह्या कथा संग्रहांतली जी पयली कथा आसा ती म्हळ्यार तें मडें कोणाचें. कोविडाच्या काळां भितर खेरीतपणान जे हाजे लोक आशिल्ले, मायग्रंट लोक आशिल्ले, तांचेर कितें परिस्थिती आयली ही आमकां सगळ्यांकच खबर आसा. ताजेर कोंकणींतल्यानय नाटकां आयल्यांत. बाय तन्वी बांबोळकार हांणी बरयिल्ल्या नाटकां कला अकादमीच्या स्पर्धेक इनामूय मेळ्ळां. बाकीच्यांनी तातूंतल्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान आसत, वेगळ्या वेगळ्या साहित्य माध्यमांतल्यान आसत की हे जो मायग्रंट लोक आशिल्ले तांची त्या वेळा वयली परिस्थिती मांडपाचो प्रभावी प्रयत्न केला. ही जी कथा आसा तें मडें कोणाचें ह्या कथे भितर खेरीतपणान भाई मावजान जें कितें दाखोवन दिलां ताचो सार जर काडपाचो जाल्यार असो जायत की कोविडाच्या काळा भितर कोविड विशाणूक लागून जे लोक सासणाचे मेले ते सुटले, पूण लॉकडावनाच्या काळांत मनीसगायरेपणाक लागून किंवा लोकांच्या स्वार्थाक लागून त्या मनीसगायरेपणाच्या विशाणून ज्या लोकांक मारले ते बावडे जितेपणीच मेले यातना सहन करत, आनी तांची एक कथा आनी व्यथा म्हळ्यार ही तें मडें कोणाचें ही कथा. सामान्य आनी गरजेवंतांच्या असहायतेचो फायदो आमी त्या वेळाचेर कसो घेतलो, समाजान कसो घेतलो, त्या वेळा वयली मानसिकताय समाजाची आमकां ह्या कथेंतल्यान दिसून येता. आनीक आमी कोंकणींतल्यान आमच्या गोंयच्या लोकवेदांत जे आमी सदांच म्हणटात की 10 जाण थंय देव म्हणून, ते 10 जाण थंय देव काय आज 10 जाण थंय देंवचार अशी परिस्थिती तयार जाली आमच्या समाजा मदीं. ताची एक खूब सुंदर अशी एक समाजाची मनोधारणा लेखक ह्या कथेंतल्यान आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करता. सामान्य आनी खेरीतपणान परगांवच्या जे कामगारांचेर त्या वेळाचेर परिस्थिती आयिल्ली, त्या हातूंत भितर लोकांनी जीव आसल्यार भीक मागून खायन म्हणून घरची वाट धरली आनी वाटेवेली सगळीं आव्हानां दुख्खां पेलीत ते मुखार गेले. आनी त्या वेळाचेर निमाणे कडेन ह्या कथे भितर जें भाई सांगता, जें नमनान सांगलां की एक वेगळ्याच लेवलाचेर व्हरून कथेचो शेवट करप ही भाईंच्या कथांची खाशेलेपण म्हणून. तातूंत भितर ते म्हणटात की आपणाकूय अशेंच मरण आयलें जाल्यार भणगी गांवांतले आपले आवयक भावाक कळचें लेगीत ना हें तिगांचें कुटूंब वाटेर सोंपलें म्हणून. कथेंतल्या नायकाच्या मनात येवपी ह्या विचारांनी कथेचो शेवट जाता आनी एक दाहक वास्तव त्या वेळावेलें खूब सुंदर आनी प्रभावीपणान भाई आमच्या मुखार मांडटा. ह्या कथेंतली ह्या कथा संग्रहांतली दुसरी कथा जी आसा ती दुदावेली साय. आवयच्या दुदाक आशिल्लो रगलो आनी आवयपणाक आशिल्ली सुगंधा हांची तळमळ ह्या कथेंतल्यान भाईन खूब सुंदर तरेन आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला. हे कथेंत एक असो प्रसंग येता ज्या प्रसंगा भितर सुगंधा आनी तिचो घोव रत्नू हांचे मदलो बेडरूम संवाद इतल्या बरे तरेन प्रभावीपणान भाईन मांडला. आनी कोणी लेखक आशिल्लो जर जायत जाल्यार घडये मातसो भायर जर गेल्लो जाल्यार तो बिभत्स जातलो आशिल्ले. ती कथा एका वेगळ्या लेवलाचेर वतली आशिल्ली, पूण भाईन सामको संयम सांबाळून तांचे मदलो संवाद खूब बरे तरेन मांडपाचो प्रयत्न केला. 3 म्हयन्याचे धुवेक वगडायिल्ली सुगंधा आवयपणाची भूक तिगेली भागिल्ली नासता आनीक जल्माच्या वर्सा भितरच आवय वगडायिल्लो रगलो
ताची आवयपणाची किंवा भुरगेपणाची भूक भागिल्ली नासता अशा वेळाचेर ह्या कथेच्या निमाणे कडेन सुगंधाचो संवाद आनी रत्न म्हळ्यार तिचो घोव ताच्या मनांतलें स्वगत एके कथेक वेगळेच उंचायेर घेवन वता. अब्दुल ही कथा तशीच आयज सद्याक जे तरेचो धर्मीक दुस्वास आमच्या संवसारांत समाजा मदीं पातळपाक लागला तांणी भाई खूब खंती जातात आमकां सगळ्यांकच खबर आसा. एक सेक्युलरिझमाचो मंत्र आमकां सगळ्यांकच दिवपी अशे तरेचे भाई. आनी ह्या कथे भितर जशें भाई प्रस्तावने भितर बरयतात की लेखकाक लागना अशें कितेंच आसूंक फावना म्हणून त्याच हाका धरून हें जे समाजा भितर सद्याक जे तरेचो दुस्वास पातळपाक लागला ताका धरून भाई परधर्मीय सून हाडली म्हणून रामनाथ नांवाच्या पात्राक गांवांतलो पांडू नांवाचो जो मनीस आसा तो अब्दुल म्हणून पाचारपाक सुरवात करता, ताका हिणसावपाक सुरवात करता आनी तीच मागीर इल्ली इल्ली करून ताची वळख जाता. रामनाथाचो तातूंतल्यान जावपी घुसमटमार तिडक ताच्या तोंडांत घाल्ल्या संवादांतल्यान भाई खूब सुंदर तरेन आमच्या मुखार मांडटा आनी ताच्या मनस्थितीची आमकां प्रभावीपणान वळख घडयता. निमाणे जेन्ना न्यायालयांत न्यायाधीश रामनाथ रामनाथ म्हणून जेन्ना ताच्या नांवाचो उल्लेख करता तेन्ना हो खरो रामनाथ जाका अब्दुल म्हणून सगळे गांवांक तिडायतात तो आपली वळख विसरता आनी जेन्ना ताच्याच गांवांतलो थॉम्सन ताचो इश्ट जेन्ना अब्दुल म्हणून ताका उलो मारता तेन्ना हो रामनाथ भानार येता आनीक ओ म्हणटा. म्हणजे कशे तरेची मनस्थिती आयच्या धर्मीक दुस्वासांतल्यान जे पिडेस्त आसा तांकां भोगची पडटा ही ह्या कथेंतल्यान आमकां भाई दाखोवपाचो प्रयत्न करता. मोच्याची लेस बांदलीत ना ही तिसरी कविता. तातूंतल्यान मोग मोगभंग मोग साफल्य ह्या घुसपागोंदांत सापडिल्ली कथा कथे भितर आडकथा पोटकथा अशा तरेन ही कथा मुखार वता. दादलो बायलेच्या मोगाचेर केंद्रीत ह्या कथेंत 3 आडकथा आसून लेगीत कथा खंयच वाचप्याक आडखळ करनासतना कथेच्या निमाणे कडेन पर्यंत सहजपणान मुखार वचत रावता. मोच्याची लेस निखटी उसवल्ली न्हय तर ती घुसपल्ली म्हणत मोगांतलो घुसपागोंदळ सुचकपणान लेखक दाखोवन दिता. मुखार वतना लेखक म्हणटा घुसपल्ली लेस सुटावी जाली अशें लेखक म्हणटा खरो पूण निमाणे कडेन लेस बांदना गो लेस सोडयता म्हणत ते कथेचो बरो प्रभावी शेवट भाई करता. हांव ह्या कथेंत अशेंच 2 विंगड मनस्थिती विशीं भाईन भाश्य केलां. शिकले उपरांत आपली माती आनी आपलो वेवसाय हांचे कडच्यान पयस वचपी गोंयकार आसत किंवा संवसारांतलो कोणूय तरणाटो आनीक आपली लागणूक न विसरता शिकून सुद्दां मातये कडेन नातें दवरपी अशे तरेच्या मनस्थितीचो एक तरणाटो हांचे मदली मनस्थिती भाईन ह्या कथेंतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न केला. बिजोड्डो ही अशीच एक कथा जातूंत भितर आमी जायते फावटी अशे नकली मुखवटे घालून भोंवतात समाजा मदीं आनीक हे नकली मुखवटे जेन्ना त्या मुखवट्यांचो हे गळून पडटा तेन्ना तातूंतल्यान वास्तव जीण मुखार येता. ती वास्तव जीण ह्या कथेंतल्यान भाई मांडपाचो प्रयत्न करता. हांव वाट पळयतच उरलें. हातूंत भितर अशीच एक लिंगीक अत्याचार जाल्ली एक अस्तुरी स्वाभिमानान आपल्याचेर जाल्ल्या अन्यायाच्या आड आवाज उठयता आनीक अशा परिस्थिती भितर समाजाची मानसिकताय अशा अस्तुऱ्या कडेन पळोवपाची कशी आसा हें भाई खूब बरे तरेन दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न करता. मुळां ही कथा अशीच आपल्या निजतत्वाक कोणे तरी दिल्लें आव्हान पेलपाची कुवत आपले कडेन ना हे खंतीन आपली मुळां सोदपाक वचपी सॅम हो ह्या कथेचो नायक. आमी गोंयकार आमी सदांच म्हणटात की आमी मल्टीलिंग्वलिजमा भितर आमी विश्वास दवरतात पूण जायते फावटी आमची स्वताची भास आशिल्ली कोंकणी भास तिचे बद्दलचो आदर तिचे बद्दलचो मोग तिचे बद्दलचो विश्वास आमकां ना आनी तातूंतल्यान तयार जाल्ली खंय तरी परदेशांत रावपी एका गोंयकाराक आपलीच आवय भास आपल्याक सारकी कळना म्हणपाची खंत ह्या कथेंतल्यान भाई दाखयता आनीक आमच्या मुळां कडेन आमचें नातें उरपाक जाय म्हणपाचें आमकां ह्या कथेंतल्यान सांगता. घाटयांली नियत आमी गोंया भायल्यान कोणीय आयलो जाल्यार ताचेर एक शिक्को मारता तो घाटी म्हणून आनी घाटयां कडेन दुस्वासान पळोवप तांचे कडेन दुबावान पळोवप ती फटिंगपणाच करता आसतली अशे तरेची मनस्थिती आमची गोंयकारांची जाल्ली आसा. अशा हातूंत भितर ही घाटयां सुद्दां सो कॉल्ड घाटयां सुद्दां आमच्या इकॉनॉमी भितर आमच्या अर्थकारणा भितर आनी कितली प्रामाणीकपणान ती धंदो वेवसाय करतात हें भाई ह्या कथे भितर दाखोवन दिता. कोंब ही ह्या कथा संग्रहांतली निमाणी कथा. घडये म्हाका दिसता भाईच्या पुराय साहित्यीक हातूंतली सगळ्यांत मोठवी कथा आसूं ये कारण ती मोठवी कथा ह्याच हातूंत बसतली चड करून. अशी 10 कथा ह्या कथा संग्रहा भितर आसात आनी 10 कथा खूब सुंदर जाल्यात. खूब सुंदर प्रभावी शेवट ह्या कथांचो भाईन केला आनी वाचनीय अश्यो जाल्यात.
भाई सदांच म्हणटा की वाचप गरजेचें म्हणून. भाईन एका भाशणांत सांगिल्लें की एखाद्या लेखकान 1-2 वर्सां 3 वर्सां कांय बरयलें ना जाल्यार जाता, पूण आनी वाचपाक जाय म्हणून सातत्यान. भाई फक्त पुस्तकां वाचना, भाई मनीस वाचता आनी मनीस वाचता समाजा भितर ताका जी पात्रां मेळटात त्या पात्रां मदीं केन्ना केन्ना 2-3 पात्रां एकठांय करून एक पात्र करता आनी कथेंतल्यान आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करता. ह्या पुस्तकाक हांवें सांगलां त्या प्रमाणे उदय बाबांची प्रस्तावना लाभल्या. प्रस्तावनेत 8 जुलय 2024 दिसाक म्हणजे त्या तारखेन ती प्रस्तावना आसा. तातूंतले फक्त एक पॅरेग्राफ हांव वाचतां. भाई मावजो हांच्या कथांचें रूप मुक्त अशें म्हाका दिसता. मुक्त अशा अर्थान की कथांची निर्मणी अमूक एका साच्यातली नासता आनी त्या निर्मणेक शैलीचेंय बंधन नासता. कथाच आपलें रूप आनी शैली घेवन लेखणेंतल्यान कागदार देंवता. ह्या झेल्यांतल्यो सगळ्योच कथा एका सुत्रांत गुथिल्ल्यो नात, पूण चडशा कथांनी म्हाका एक सूत्र दिसलें तें अशें की परिस्थितीचो परिणाम म्हणून मनशाची वा मनशांच्या समूहाची एक मानसिकताय निर्माण जाता आनी त्या मानसिकतेच्या परिणामी व्यक्तीची वा समूहाची चलणूक जाता. कोंकणी कथा आयज फक्त कोंकणी भाशी वाचकां पुरतीच उरली ना. हें निमाणो पॅरेग्राफ म्हत्वाचो हांव वाचता तातूंतलो. कोंकणी कथा आयज फकत कोंकणी भाशीक वाचकां पुरतीच उरिल्ली ना, ती अणकाराच्या मार्गान देशी आनी विदेशी भाशांनी पावल्या. चडांत चड कथा हेर भाशांनी पावल्यात त्यो भाई मावजो हांच्यो. ही गजाल एके नदरेन तांचे कथेची तांक दाखयता. हें 8 जुलय 2024. हांव 54 वर्सां फाटीं वतां. 8 ऑक्टोबर 1970 ह्या दिसाक वेळेवयल्यो घोलो ह्या आपल्या दिसपट्टी बरोवपाच्या स्वरुपांतल्या आपल्या पुस्तकांत रवींद्र बाब बरयतात. तें हांव वाचून दाखयतां तांच्याच उतरांनी. दामोदर मावजो आपल्यो कांय कथा घेवन आयिल्लो. गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत जे नवे कथाकार फुडें सरले तांच्यांतलो एक. ताचे दर एके कथेंत कितें तरी आगळें आसता. एके कथे सारकी दुसरी कथा न्हय. ताची साधना खूब म्हत्वाचें. ताची साधना खंड पडनासतना चलत रावली जाल्यार तो कोंकणीतलोच न्हय तर कांय वर्सांनी देशांतलो एक व्हड कथाकार जावंक पावतलो. सामको स्वयंभू कथाकार तो. देव बरें करूं. सिनियर भाईच्या पुस्तकाची वळख आज ज्युनियर भाईन बरी बेस्ट करून दिली. देव बरें करूं भाई. आतां पुस्तकाचें विमोचन पळोवपाची उमळशीक आमचे वरी तुमकांय लागल्या आसतली. मागीर कळाव कित्याक? आतां आमी अध्यक्षा कडेन आनी मुखेल सोयऱ्यां कडेन मागता तांणी पुस्तकांचें विमोचन करचें. आगो कोविड सोंपलो मुगो, मागीर सॅनिटायझर आनी मास्क कित्याक? आगो तेंच तर पोस्ट कोवीड. ओ आनी हें तें पोन्नें लुकटान गुठलावन कितें हाडलां तर? पोन्नो बाजार. विमोचन जालें अशें आमी जाहीर करता. ह्या पुस्तकाची सोबा वाडोवपाक जांणी मोलादीक योगदान दिलां तांकां पुस्तकांची प्रत भेटोवंक आपयता. पोन्नो बाजार ह्या पुस्तकाच्या कवराचेर जे पोन्ने फोटो आसात बैलगाडयेचो, कारेरीचो, ते सगळे फोटो उपलब्ध करून दिवपी फोटो आर्टिस्ट आमचे इश्ट भोमानेस्त पांथेलेव फेर्नांदीस हांचे लागीं मागता मुखार येवन भाईच्या हातान प्रत घेवची. जे फाटले पन्ने फोटो आसात ते हांगे लागून मेळून पावले. सगळ्यांच्या म्हायती खातीर सांगता ही पुस्तकां भायर विक्रीक आसात. मुद्दम पुस्तकां घेवन प्रकाशकाक हातभार लावचो. कार्यावळीच्या ह्या पावण्यार तुमच्या मुखार आपयता डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी.
पूण ताज्या पयलीं पुर्णानंद बाबांची थोडे भितर वळख दिता. डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हांचें व्यक्तिमत्व भोव आसांचें. नामनेचे कवी म्हणून तांची जितली नामना तितलेच संगीतकार म्हणून बरे गावपी, बरे संगीत दिग्दर्शक आनी बरे संयोजक. भांगराळे गोंय कोंकणी संगीत नाटक अकादमी अशा अनेक संस्थांचे ते संस्थापक आसात. गोंयच्या सांस्कृतीक मळाचेर तांचें योगदान खूब व्हडलें आसा. सद्याक पुर्णानंद बाब केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या साबार मंडळाचे वांगडी आसात. मागता पुर्णानंद बाबा कडेन तांणी आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. आयचो दीस खरोच भाग्याचो आनी सौभाग्याचो. सकाळ सावन 2 ज्ञानपीठकारांचो साहित्याचो विचार आनी तांची अपुरबाय मायेन नमळायेन आमी आज दीसभर करतात. कोंकणीक 2 ज्ञानपीठ मेळ्ळ्यात. एक ज्ञानपीठकार भाई आनी एक ज्ञानपीठकार रवींद्र बाब. कोंकणी मनशाक 3 ज्ञानपीठ मेळ्ळा, एक गिरीश कर्नाड. सो आमच्या ह्या प्रवासांत भाईन आज आमकां हे पिळगेक म्हाका नमनाक अनंत अग्नीक वेचल्यात. तांच्या ह्या आनंदाच्या खिणाक 2 पुस्तकांच्या उजवाडणे वेळार आस्पावन घेवन कितें तरी भुमिका दिल्या, एक रोल दिला. भाई एक कथा बरोवंक बसला आतां आनी आमी तांची पात्रां आयज नवे पिळगेंतलीं पात्रां प्रकाशान प्रस्तावना बरयल्या प्रकाश पर्येकारान. भाईचे तकलेन कितें शिजलां. भाई आज नवे पिळगे कडेन अपुरबायेन पळयता. नवे पिळगेक आसा तसो उबो ताका हात दिवन मुखार हाडूंक सोदता. ही भाईंची तळमळ हांवें केन्ना सावन पळयल्या. आज हांव भाशण करपाक उबो रावना, भावना व्यक्त करपाक रावला. भाशण करप आनी मागीर मदींच खंयचे मुद्दे येवप तशें नाका, भावना व्यक्त करता. आज भाईक पयलीं वाडदिसाची खूब खूब परबी भेटयता. आनी भाई येदे व्हडल्या ज्ञानपीठकार, कथाकार, कादंबरीकाराचे अशें व्यक्तिमत्व आज भारतीय लेखक जाला. भाई कोंकणी लेखकूच न्हय, भारतीय लेखक जाला आनी आंतरराष्ट्रीय मळार वेगळी झेप घेवपाची पावलां मुखार दिसूंक लागल्या. आज चडांत चड भाशांनी अणकारीत जाल्लें साहित्य भाईंचें गेलां. आज आमकां योगायोगान मेल्विन बाब आनी म्हाका साहित्य अकादमीचेर आमकां काम करपाक मेळटा. त्या निमतान वेगवेगळ्या भाशांतले साहित्यिकां कडेन चर्चा जाता. वेगवेगळ्या भाशांतले कोणीय खंयच्याय भाशेंतलो साहित्यीक येवं, तो जनरल बॉडी निमतान येवं जावं एक्झिक्युटीव कमिटीच्या निमतान येवं, ते तर उलयताच. पूण जगांतलो व्हडल्यान व्हडलो साहित्य महोत्सव साहित्य अकादमी करता. थंय सुद्दां वेगवेगळे साहित्यीक, फक्त कथाकार आनी कादंबरीकार न्हय, साहित्याचे जितले म्हण प्रकार आसा तितले प्रकार हाताळपी समीक्षक, विचारवंत येतात आनी भाईची पयली खबर घेता. मौजो साप म्हणटा सगळे. म्हणटना मौजो पूण इतलो आदर आसता आनी भाईंचे साहित्य ताणें खंय ना खंय वाचिल्लें आसता आनी ते अशे तरेन उलयतात, मन भरून येता, अभिमान भोगता. कोंकणीक येदो व्हडलो अभिमान दिवपी युगपुरूश आदी जावन गेल्यात आनी आजूय आमच्या म्हऱ्यान आसा, लिजंड्री. तांच्या म्हऱ्यान बसून आमकां आज हे व्यासपीठ सोंपोवपाचें भाग्य मेळ्ळां. तांच्या पुस्तकाच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या सुवाळ्यान आमकां आनंद घेवपाचें भाग्य मेळ्ळां. भाई एक साहित्यीक व्यक्तिमत्व म्हणून जालेंच. भाई घरान आपले घरांतलें व्यक्तिमत्व, भाई समाजान समाजांतलें व्यक्तिमत्व, भाई साहित्यान साहित्यांतलें व्यक्तिमत्व. ही सगळीं व्यक्तिमत्वां भाईच्या साहित्यान खंय ना खंय दिसता. तांच्या स्वभावांतली गोडसाण, मवाळ माया. म्हजे मानसी हांगा आसा ह्या सभाघरान. भाई ताका मेळटा तेन्ना मांडयेर बसयतालो, खेळयतालो. हांव जाणा ल्हान भुरग्यांची अपुरबाय भाई कशे तरेन करता. ती व्हड जाली तरी ती आमकां ल्हानूच अशें म्हणपी भाई. भुरगीं म्हगेली ती कथा बरयता तेन्ना भुरगीं, आवय, बापूय हांचे मदलें नातें आनी रुखां कडलें नातें एक जोडटा. रुपकात्मक अशी कथा आमकां दिता. भाई आसा तसो साहित्यानूय बीन, साहित्यीक व्यक्तिमत्व म्हणूनय बीन आनी भायलो समाजांतलो व्यक्तिमत्व म्हणूनय आपलें वेगळेपण आमकां सदांच दीत आसता. प्राणी, सवणी, सुकणी भाईच्या साहित्यान जिवंत जावन येतात. रूख तर तांचे इश्ट मित्र कशे आसाच.
कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष जेन्ना बाई जाले तेन्ना म्हाका सेक्रेटरी म्हणून सेवा करपाची संद मेळ्ळी आनी बाई कडेन बाई बरोबर रावन कोंकणी भाशा मंडळाचें संघटनात्मक काम करतना प्रशासकीय काम करतना म्हाकाय खूब शिकूंक मेळ्ळें तें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. त्या निमतान बाई आनी हांव बाई तेन्ना मारुती कार चलयताले आनी ती कार आमी वांगडा काय निमतान कांय हांगा थंय भोंवताले. अचानक एक दीस वाटेर वतना एक चानी आयली, म्हाका याद जाता. ती चानी फुडें वता फाटीं येता. अरे अरे भाई तळमळटा, ती चानयेक आतां कशें वाटावची म्हणून. आनी अचानक ती मुखार आशिल्ली ती फाटल्यान आयली आनी टायरा पोंदा गेली. अरे रे 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 भाई थांबलो, कितलो वेळ थरथरता. हे जे सरदैतापणां आसा, ही भावनाशील ताजे व्यक्तिमत्वान जे काही गूण आसात, हे गूण फक्त कथेत दाखोवपा पुरते ना. ह्या प्रत्यक्ष तांच्या व्यक्तिमत्वांतले गूण आसा ते आमकां साहित्यान सदांच दिसल्यात. बालचंद्र नेमाडे ज्ञानपीठकार ताणें आपल्या एका व्हडल्या संवत्सरी व्याख्यानान एके कडेन सलमान रश्दीचो उल्लेख केलो आनी सलमान रश्दीक आयतुल्ला खोमेनी मारपा खातीर जो फतवा सोडलो तेन्नाच्यान सलमान रश्दी एका वेगळ्या यंत्रणेन पावलो. आनी बालचंद्र नेमाडे म्हणटा, जेन्ना मारपाचो धमकी ताका आयली तेन्ना कितल्याशाच मराठी साहित्यिकांक आपल्याकूय अशें भाग्य मेळपाचें साहित्यीक म्हणून अशें दिसलें, अशें तांचें वाक्य आसा. टाक करून भाई लक्षांत आयलो म्हाज्या. भाई बीन असो लेखक आमचो निर्भीडपणान आपले विचार व्यक्त करपी, आसा तसो आपले विचार व्यक्त करपी. तांच्या साहित्यान ही सुचकतेन, संयमान आनी सरळ हे विचार आमकां खंय ना खंय कथेच्या माध्यमांतल्यान दिसल्यातूच. भाई जेन्ना सुरक्षेच्या यंत्रणेन आयले तेन्ना आमच्यांतल्या कितलेशे साहित्यकारांकूय दिसलें आसतलें भाई सारकें भाग्य म्हाकाय मेळूं जाय आशिल्लें म्हणून. आनी खरी गजाल ती प्रवृत्ती प्रत्येक समकालीन लेखकाची आसता, समकालीन कलाकाराची आसता. आपल्याक मेळ्ळा तशें ताका मेळचें हें कमी, ताका मेळ्ळा तशें म्हाका मेळचें हें चड आसताच आसता, कोण दाखोवन दिना हें प्रत्यक्ष. हे एक भाईचें सहज अशें आयिल्ले विचार म्हाका तांचे विशीं दिसले. भाई पात्रां तांची ध्येयवादी. भाईच्या वाट्याक कितले संघर्श आयले आसतले. भाशा आंदोलनांतूय आसतले, कोंकण रेल्वेच्या आंदोलनान भाईन सामाजीक कार्यान भाग घेतला. जे जे कितें समाजा खातीर दुखता, वायट घडटा ते विशीं भाई आपलें मत व्यक्त करताच करता. आनी आपलें मत व्यक्त करून समजा तांच्या वाट्याक ती संघर्शाची जबाबदारी आयली जाल्यार ते ध्येयवादी जावन काम करताच करता. आमी कोंकणी भाशा मंडळाचें काम करतना अशे कितलेशे प्रसंग आयिल्ले आमचेर, अडचणी आयिल्ल्यो. कशे ध्येयान, कशे चिकाटीन भाईन आमकां तें ना हें जातलें हें करुया म्हणपाचो धाडस दिवन हेंच हें बरो. आयज रविंद्र भवन जंय आसा थंयच रविंद्र भवन आसा तें माती आशिल्ली, कांयच नाशिल्लें. तेन्ना पयलें अखिल भारतीय कोंकणी संगीत संमेलन भाईच्या नेतृत्वा खाला आमी घडयलें. कशें जातलें, कितें जातलें, व्हडलो आटाप आसा, अखिल भारतीय पांवड्या वयले कलाकार आमकां हाडूंक जाय, कशें आटाप ना जातलें. ताजे खातीर भाईक आयकुचें पडलां आसतलें, भाई सोंसचें पडलां आसतलें, पूण ना. भाईच्या मोगा स्वभावान आनी लोकसंग्रहान तें संमेलन जैतिवंत केलें. ती ध्येयवादी तांची वृत्ती हांवें कणाकणांनी खूब कडेन पळयल्या. तांच्या साहित्यांतली पात्रां सुद्दां ध्येयवादी कशीं. आपल्या वाट्याक जर कर्तव्याची भावना आयल्या, आपलें ध्येय जर हें अशें आसा जाल्यार कितलेय कशी वाट काडन पूण आपूण ध्येय साध्य करतले. त्या फाटल्यान आपूण कितलेय कश्ट काडचे पडल्यार जाता. हें भाईच्या साहित्यान म्हाका खूब कडेन दिसलां. खुद्द कार्मेलिनान दिसलें तें दिसलांच. ध्येयवाद सारको. आनी एक देव पावलो नांवाची कथा आसा तांची. देव पावलो, चवथ लागीं पावल्या आनी एक गरिबी खातीर धडपडटा चवथ आतां कशी करतलो म्हणून. आनी एक व्यक्ती आसा ती खाक तूं करून सदांच नेगेटीव गजाल घेवन येता. त्या दिसा तो दिसलो चवथ लागीं पावला हो आनी आदींच आपल्या वाट्याक दुख्ख आयलां, तो आनी कित्याक येता थंय. आनी नेमको तो येता आनी तो खबर दिता घरांतलो कोण तरी भायर पडलो म्हणून. अरे वा, भायर पडलो, चवथ उरली. आतां हांगा जी ट्विस्ट आसा कथेक, तो ट्विस्ट भाईच्या साहित्यान म्हाका एकदां खाशेलेपणशें दिसलां. कारण वेदनेचें संगीत थंय म्हाका आयकूंक आयलां. वेदनेचें संगीत आनी वेदनेचें संगीत आनी तातूंत कथन. वेदना
संगीत आनी कथन हे हांवें म्हाका संगिताचो एक थोडोसो मोगी म्हणून म्हाका दिसलें. देव पावलो हातून वेदना आसा पूण वेगळें संगीत आसा वेदनेचें, हें म्हाका थंय दिसलें. बेलिंदाचेर थापट मारलें तें वेदना आसा पूण वेगळें वेदना आनी संगीत आसा. कर्तव्य भावनेन ध्येयवादान एक पात्र कशें वावुरता ती वेदना आसा. भुरगीं म्हगेली ती ह्या कथेन जी आपल्या झाडांक जपता, भुरग्यांक जपता, थंय बीन झाड मारचेच पडटा अशा वेळार ती वेदनेन व्याकुळटा तेन्नाय म्हाका ती वेगळे तरेन दिसली. भाईन शांततेचे घण आयकुपी एक कथा आमकां सोडल्या. गौतम बुद्धाचो विचार, तूं शांतता खंय सोदता, तुज्या मनान सोद. वेगवेगळ्या विचारवंतांचे, बुद्धिवंतांचे विचार भाईन कथेची बिजां केल्या आनी ताका कथाशिल्पान मांडून आमच्या मुखार बरे तरेचें कथनात्मक साहित्य उबें केल्लें आसा. ती कथा तशीच. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा एका नाटककारा भितर एक दिग्दर्शक आसूंक जाय, तेन्नाच तो नाटकाचें शिल्प बरे तरेन उबें करूंक शकता. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा एका दिग्दर्शका भितर एक बरो लेखक आसूंक जाय. म्हाका जाल्यार अशें दिसूंक लागलां की प्रत्येका भितर प्रत्येक तरेचो कलाकार आसताच. ती कलात्मकता आनी कल्पकता घेवन तो आसता. देखूनच भाईचें साहित्य जेन्ना वाचता तेन्ना भाई भितर एक बरो समीक्षक लिपला हें निश्चित आसा. बरो समीक्षक लिपला देखून भाईची कथा ही काथयल्ली कशी येता, काथयल्लें शिल्प कशें येता, फायन ट्यून कशी कथा येताच येता. भाई भितर आनी एक चित्रकार लिपला. ते चित्रण शक्ती इतली जबरदस्त आसा. फोटो न्ही, फोटोकार न्ही, फोटोग्राफर आसा तशी चित्र काडटलो, पूण भाई फोटोग्राफी करिना, भाई चित्रकारिता करता. आनी चित्रकारिते भितर आडव्यो उब्यो रेखा, ताचे रंगांची स्कीम, त्या पात्रांक उबारणी दिवपा खातीर केल्ली कलात्मकता आनी कल्पकता, एक चित्रकार ताचे भितर लिपला हे गूण म्हाका दाखयता. भाई भितर एक बरो पटकथाकार आसा. बरो पटकथाकार. एक कथा सुरू जाली की एक स्क्रिनीचेर एक फिल्म उबें जावचें, चित्र उबें जावचें अशें मनपटलाचेर ती कथा जिवंत जावन उबी रावन फुडें फुडें वता. अशे तरेचें व्यक्तिमत्व एक कलाकार म्हणून श्रीलाल शुक्लाची मुलाखत हांव वाचतालों. तुमी अभिनय इतलो बरो कशें करता? ताणें एक वाक्य वापरलां, बऱ्या अभिनेत्यान बरो निरीक्षक जावपाक जाय. बऱ्या अभिनेत्यान बरो निरीक्षक जावपाक जाय आनी बऱ्या कथाकारान बरो निरीक्षक जावपाकूच जाय. आनी तें निरीक्षण भाईच्या कथांनी आमकां पूर्णपणान दिसता. आतां पोन्नो बाजार आयला आनी पोस्ट कोवीड आयला. समकालीन स्थितीचेर जें कितें स्पंदनां निर्माण जातात तितली स्पंदनां भाईच्या काळजान कशी उदेता आनी ती साहित्यान बंदिस्त जावन पावता. भाई, तुमचें साहित्य हे आतां मेरेनच्या स्थिती परिवर्तनाचो दस्तावेज आसा. आतां मेरेनच्या स्थित्यंतरांचो दस्तावेज आसा. म्हणून सुनामी आयली तेन्ना आनी पोस्ट कोवीड आयलो तेन्ना हें तुमचें जिवंत मन आसा, संवेदनशीलता आसा. संवेदनशीलते भितर कलात्मकता आसा, प्रतिभा आसा, संस्कार आसा. हे संस्कार आमकां सगळ्यांक मेळूं. तुमची 80 वर्सां आनीकूय 100 वर्सांच्या मुखार वचूं आनी आमकांय बी अशेंच त्या 100 वर्सांच्या वेळार उलोवंक मेळूं इतली आस्त बाळगिता. आनी एक लास्ट मुद्दो, भाई सुचयता खूब, सांगता कमी. सुचयता खूब. ताचे सुचकतेचेर हांवें 15 पानांचो एक संशोधनात्मक लेख बरयला. बाईच्या हातून चौगुले कॉलेजीच्या एका खासा अंकान तो आयला. सुचकतेची धाटणी बाईची. भाई उलयता, सुचयता, सांगता खरो, पूण खंयच भाई दिसना भितर साहित्यान. ती तटस्थता आसची पडटा पळय एका कथाकाराक, एका कलाकाराक. आपलें काम, कथा जाली, साहित्य निर्माण केलें, आपूण कुशीक. आतां तें तुमचेर. हांव कितें सुचयलां तुमकां तें रुचलां, पचलां जाल्यार तुमी घेया. भाई आग्रही ना. आमच्यांतले कांय साहित्यीक आग्रही आसता. हांवें बरयलां तें आयकूंक जाय, हांवें बरयलां तशेंच वागूंक जाय, अशे तरेचे कांय आग्रही भुमिका करता. भाई भुमिका तशी ना. भाई आपले विचार मांडटा, तुमच्या मना मेरेन ते पावयता वेवस्थीत रितीन आनी तुमचेर सोडटा. तुमकां जाय जाल्यार विचार घेयात, तुमकां जाय तशें. म्हजी सगळीच म्हणणी मानून घेवं नाकात. साणीर घासून घेया बुद्धीच्या, पडटा जाल्यार घेयात नाल्यार सोडात, अशें शणै गोंयबाबान म्हणिल्लें. तोय गूण भाईच्या साहित्यान आमकां सदांच दिसला. भाई, तुमचें साहित्य आमच्या खातीर एक विद्यापीठ आसा.
तुमचें साहित्य दामोदर मावजो स्कूल ऑफ शॉर्ट स्टोरी हे वेगळे तरेन आसा. आमी तातूंतल्यान खूब शिकतात. अशेंच शिकूंक आमकां तुमी दियात. एक साहित्यीक म्हणूनच न्हय, एक मार्गदर्शक म्हणून, साहित्यांतलो समिक्षेंतलो एक समिक्षक म्हणून. कारण भाई सदांच बारीक बारीक युथाक सुद्दां फोन करून कळयता तुजी कथा अशी जाल्या म्हणून, पत्र बरोवन कळयता. भाई मावजाले कसवटणेर बरयताले तेन्ना भांगर भूंय सुनाप्रांतांत मावजाले कसवटणेर बरयताले तेन्ना दुखय नासतना मायेन आपलेपणान कशे तरेन ती तुजी कथा शिल्पां आसपाक जाय, कशी कथा येवपाक जाय, खंय एंड जावपाक जाय, कसो ट्विस्ट जावपाक जाय, खंयचे नाका जाल्ले कुशीन काडपाक जाय, हें जें आमकां मावजाले कसवटणेर भाई सांगूंक पावलो तें फक्त ताज्या भितर आशिल्ल्या समिक्षका खातीर. देखून ते प्रस्तावनेन सुद्दां हांगा मातशें ताणें बरयल्लें आसा. एक केन्ना तरी बरयल्ली कथा आयज ती मोटवी जाल्या, गिड्डी जाल्या, केन्ना तरी तातूंतली उतरां गळ्या, भाईक दुखता. दर कथा हें आपल्या बाळाक कशें, भुरगीं म्हगेली तीच. तुमचे एके कथेचें नांव ना भाई, सबंद साहित्याचें नांव भुरगीं म्हगेली ती. म्हणून तुमी तुमचे संवेदनेन, प्रतिभेन, आपलेपणान काळीज वतून बरयल्लें साहित्य तुमी आपलें करता. म्हणून दर एका उतराचेर तुमी मोग करता. अशे तरेची मार्गदर्शक तत्वां आमी तुमचे कडल्यान शिकतले. ते तुमी आमकां शिकयत रावचे, मार्गदर्शक म्हणून रावचे, साहित्यांतले विद्यापीठ जावन रावचें म्हणून सांगता आनी हांगा थांबता. देव बरें करूं. देव बरें करूं पूर्णानंद बाब. पप्पाची भोव सुंदर वळख करून दिली तुवें. आयच्या पुस्तकाचे लेखक तुमचे भाई मावजो. भाईची वळख आनी कितें करपाची? तांच्याच मोगान तर तुमी हांगा आयल्यात. भाई कडेन मागता तांणी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्याक माये मोगाचो नमस्कार. वेदीचेर बशिल्ले सगळ्यांची नांवां घेना, थोड्यां भितर सगळीं जी आज पर्यंत उलयल्या तांचे परस कमी उलयतलो म्हणून हांव तुमचे मुखार आयलां. इश्टानो, ह्या दोनूय पुस्तकां संबंदान म्हाका जें सांगपाचें आसा त्या पुस्तकाक जी हांवें प्रिफेस बरयल्यात, दोनूय पुस्तकांक बरयल्या, त्या म्हगेल्या आरंभाच्या उतरांनी तुमकां सारकें वाचूंक मेळटलें. मुजरत वाचात. म्हजी भुमिका लेखक म्हणून ह्या पुस्तकां फाटली तातूंत नमूद केल्ली आसा. आयचो हो सुवाळो पुस्तकाचें प्रकाशन केन्नाय जावं येतालें, पूण तें हांवें 1 ऑगस्टाकूच दवरलें 2 कारणां खातीर. एक निमित्तान एक बंधन उरता. हें पुस्तक ह्या दिसा येवपाकच जाय, तें फुडें वचूं जायना म्हणून ताकीद करचें पडटा, जावं प्रकाशकाक, जावं प्रिंटराक, जावं लेखकाकय बी. आनी त्या नदरेन तें पुस्तक वेळार जावंक पावता हो म्हजो अणभव. म्हणून एक आपल्याचेर घालून दिल्लें बंधन म्हणून 1 ऑगस्ट. आज म्हाका 80 जालीं. तुमी वाचलें आसतलें पयर फाटीं नवीन टायम्साचेर एक फूल पेज म्हजो इंटरव्यू आयलो. आजूय बी हेराल्डाचेर इंटरव्यू आसा, लेख आसा. म्हाका पत्रकारांनी विचारलें, आतां तुका 80 जालीं, आतां वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? आतां फुडें कितें? म्हाकाय प्रस्न पडटा. आज म्हाका 80 जालीं, कशीं जालीं? हांवें कितें केलें म्हणून जालीं? 80 जातलींच आशिल्लीं. फाटीं 1 वर्स पयलीं 19 जाल्लीं, फुडल्या वर्सा उरलें जाल्यार 81 जातलीं आनी जातलीं अशें. 80 खातीर हांवें कांय केलें ना. पूण 80 वर्सां जालीं उपरांत आतां म्हाका जेन्ना प्रस्न जातात फुडें कितें, मागीर म्हाकाच प्रस्न पडटा, फुडें कितें वेगळें जावपाचें आसा काय, वेगळें कितें हांवें करचें पडटलें काय, आनी कित्याक करचें पडटलें, वेगळें कित्याक जाय. आज पर्यंत हांवें जें काम केलां तेंच काम हांव फुडें व्हरतलों. हांव बरयतां ते कितले लोक वाचतात म्हाका खात्री आसा. हांव जाणा सगळे लोक वाचनात. वाचता म्हणून हांव तुगेलें वाचता म्हणून सांगपी आसतातली पासून ताका हांव चाळण लायता म्हगेली. म्हाका कितले लोक मेळटात, तुगेली कविता बेस्ट आशिल्ली म्हूण सांगपी. अशे तरेचे लोक मेळटात. हांव आयकून घेता, केन्नाच म्हणना हांव एकय कविता आयुश्यांत बरयली ना म्हणून सांगना ताका. पूण लोकांक म्हजे विशीं वाचिल्लें आसता म्हणून तांकां तें दाखोवन दिवपाचें आसता.
आतां हांव बरयता तें कोणा खातीर मागीर कोण वाचनात जर जायत जाल्यार मागीर हांव कोणा खातीर बरयतां. खूब जाण म्हणटा ना स्वानंदा खातीर बरयता, म्हज्याच खोशये खातीर हांव बरयतां. म्हाका दिसना हांव म्हाका खुशाल करपा खातीर बरयता म्हणून. म्हाका दिसता जशें अनंत अग्नीन तुमकां सांगलें, हांव बरयतां म्हाका बरयले बगर रावनच जाता म्हणून बरोवचें पडटा. पोटाक जेन्ना भूक लागता तेन्ना तूं खायनासर रावूंक शकना, तुका भूक लागता की खावचेंच पडटा. तशें म्हाका एक जेन्ना अर्ज येता कथा बरयले बगर रावनच जाता तेन्ना हांव कथा बरयतां. म्हणजे जर हांव कोणा खातीर बरयना जाल्यार मागीर हांवें बरोवपाची फालीं पूण ती म्हाका वाचक वाट पळयता हाची परवा कित्याक करची. म्हाका याद जाता एक कॉम्फर्ट म्हणून एक फ्रेंच लेखक आशिल्लो जो आल्बेर कामू बी तांचे बरोबरचो आनी तोय अस्तित्ववादीच आशिल्लो. तो बरयतालो. मागीर ताणें एक दीस ठरयलें बरयतलो पूण छापून आनी दिवचो ना. ताजो एक शीण आशिल्लो. आमगेले इतलेय जे वाचक आसात त्या वाचकांची अभिरुची म्हगेलें साहित्य समजून घेवपा सारकी ना. कोण सारकें म्हाका रिस्पॉन्स करनात. बरयतालो बरें हांव, अस्तित्ववादी आशिल्ल्यान घडये ताका फावो तितले लेखक मेळनाशिल्ले पूण तो उबगतालो. तो म्हणटालो जांची अभिरुची उच्च दर्जाची ना ते म्हगेलें साहित्य वाचतात आनी तांकां तें आवडना म्हणटात किंवां नाक किरशितात आनी मागीर ते टिका करतात. ही टिका मागीर आपणें आयकून घेवचे परस आपूण ना बरयलें बरें आनी मागीर ताका हुस्कोय जातालो. हांव लेखक म्हणून कांय बरयनासतनाच मरून वतलो काय कितें असोय हुस्को जातालो. हो हुस्को घेवन बसपाची म्हाका गरज ना. कित्याक म्हाका दिसता हांव कोणी बरे वाचक म्हाका मेळचे आनी ताणें म्हाका तुगेलें वाचलें आनी बरें जालें म्हूण सांगचें ह्या अपेक्षेन बरयना. आतां कोणें वाचलें आनी बरें जालें की ताजो एक आनंद, कोणें म्हणलें जाल्यार आनंद मेळटा पूण बरें जालें म्हणजे परस तें कित्याक बरें जालें हें सांगपी लोक पळय मेळटा तेन्ना ताजो आनंद द्विगुणूच जाता, बरें दिसता, चड बरें दिसता. म्हाका बरयत रावपाचें आसा. म्हाका एक याद जाता ऑस्कर वायल्ड जाचो उल्लेख तुमकां जर तुमी वाचलो आसत जीव दिवूं काय च्या मारूं तातूंत तुमकां तो उल्लेख मेळटलो. ऑस्कर वायल्ड हो एके काळार म्हणजे आजय बी तो एक नामस्त लेखक, एक बरो विचारवंत लेखक. ताणें खूब बरयलें आनी बरयले उपरांत ताजे लक्षांत आयलें की हांव इतलो तेंप बरयतालो तें कित्या खातीर आनी ताणें बरोवन दवरिल्लें आसा. जो मेरेन म्हाका म्हज्या आयुश्याचो अर्थ कळना, म्हाका जिवनाचो अर्थ कळना तो मेरेन हांव बरयत रावलो. पूण आज जेन्ना म्हाका जिवनाचो अर्थ कळ्ळा हांव ताजे मुखार आनी कांयच बरोवचो ना म्हणून. आतां ऑस्कर वायल्ड जावपाचें ना म्हाका जिवनाचो अर्थ जितलो कळ्ळा तितल्यार हांव समाधानी आसा. आनी हाजे मुखार जिवनाचो अर्थ अदीक कळत वतलो तितलें हांव बरयत रावतलों, नवें नवें बरयत रावतलों इतलोच म्हजो विचार आसा. हांव संकल्प म्हणना हो म्हजो विचार आसा. आनी म्हाका दिसता की म्हाका जेन्ना एक 4 जाणां चोखंदळ वाचक म्हाका सांगतात तुगेली कथा बरी लागली आनी कित्याक लागली, तुगेली कादंबरी बरी जाल्या आनी कित्याक जाल्या. तातूंत भितर एक आमचे मुखार बशिल्लो आसा दत्तबाब आसा, म्हजो मित्र माधव बाब बोरकार हांगा पूण तो एक आसा. अशें थोडे आसात, हांव सगळीं नांव घेवपा वचना पूण एक 4 जाणांनी जर सांगलें हे चोखंदळ वाचकांनी की ताजें एक समाधान मेळटा पळय तें ज्ञानपीठ पुरस्कारा परस व्हड आसता हें अभिमानान सांगता. इश्टानो, ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळे उपरांत पुरस्काराचो आनंद मेळ्ळोच. फाटलीं 2 वर्सां हांव म्हाका दिसता भारताच्या अनेक खाची कोनशांनी पावलो, व्हडल्या व्हडल्या शारांनी पावलो पूण खंय खंय भितर भितर गांवांनी बी वचपाची संद आयली आनी ती घेतली हांवें संद. कारण लेखकाक हें एक रॉ मटेरियल आसता. 4 चौगां मदीं भोंवप, समजून घेवप, पळोवप, भाटार पळोवप, जशें निरीक्षण करप म्हणटात तें खूब गरजेचें आसता म्हणून गेलो. पूण मना पसून सांगता जो आनंद मेळ्ळो ताची परसी एक खंत म्हाका मनांत भोगता की ह्या 2 वर्सांत म्हजे कडच्यान बरोवप चड जालें ना. आनी म्हाका हें सांगतनाच म्हाका याद जाता जुझे सारामागो जाका नोबेल प्रायज मेळ्ळें
तो नोबेल प्रायज मेळचे तांणी खूब बरयलें आनी नोबेल प्रायज मेळना फुडें ताका संवसारभर आमंत्रणी येवपाक लागलीं वो सगळ्याक खंय खंय भोंवपाक लागलो आनी भोंवन ताका आनंद मेळटालोच पूण भोंवप थांबून ना वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां आनी म्हाका कडेन तो आनी फुडें कांयच बरोवपाक पावलो ना. तशी गत म्हजी जावची न्ही इतलेंच हांव मागतां. तुमचे सारके वाचक जर आसले आनी म्हजे कडच्यान अपेक्षा बागीत रावले जाल्यार म्हजे हातून जेन्ना प्रेरणा येतली तेन्ना येतली म्हणून वाट पळयनासतनाय बी हांव बरेंच रावतलों इतलेंच हांव उतर दितां. ह्या पुस्तक प्रकाशना निमतान तुमी सगळे आयले आनी ताजो म्हाका आनंद आसा. एका निमित्तान जशें आमी आमचे कितेंय नवी घरांत कितेंय बरें कार्य घडटा तेन्ना 4-4 बरोबर मनयतात तेंच हांगा घडलां. आज आमचे मदीं हांगा म्हणजे कितलेशेच इश्ट आसात. म्हगेली कादंबरी जी म्हणजे सगळें साहित्य कथा साहित्य इंग्लिशींत बरपी झेवियर कोता म्हणजे आमचे मदीं बशिल्लो आसा. म्हणजे साहित्य हिंदी वाचकां मेरेन व्हरपी रमिता आसा आनी मराठी वाचकां मेरेन व्हरपी म्हगेल्या घरकान्नीच घरचीच आसा. पूण हांगा आनीकय अनुवादक आसात. म्हजे इश्ट पंताल्यां हांगा बशिल्ले आसात. तांणी मागना फुडें फोटो उपलब्ध करून दिले. हांव सगळ्यांची नांवां घेना पूण ह्या सगळ्यांच्या हांव उपकारांत रावपाकच म्हाका आवडटलें. आनी हांगा म्हजे आपोवण्याक मान दिवन म्हजे उतराक मान दिवन आमचे ज्येश्ठ लेखक आनी वावुरपी म्हजे मेंटॉर अशे तरेचे लोक हांगा आसात. अरविंद बाब आसा आनीक म्हजो हांव अजुनूय ताका तरणाटो लेखतां. आज सकाळीं ताका पळयतकीर म्हाज्या तोंडांतल्यान उतर आयलें, अरे अरविंद बाब मेल्विन बाब आतां मातसो जाणटो दिसपाक लागला. सकाळीं म्हणलें हांवें म्हगेल्या म्हाऱ्यान कोण बशिल्लो ताका तेन्ना म्हाका दिसलें जावं. पूण म्हाका अजुनूय तो भुरगो दिसता. ह्या सगळ्यांनी म्हजे उतराक मान दिवन हांगा येवन ही कार्यावळ सोबयली. हांव सगळ्यांक ऑफकोर्स दिनबासाचें भाशण फाटल्यान जातलेंच पूण तुमकां सगळ्यांक म्हजे मना काळजा सावन दिनबास देव बरें करूं. पप्पाक मेल्विन बाब जाणटो दिसलो पूण आपूण मात जाणटो दिसना. बाईची उतरां आयकून पूर्णानंद बाबान केल्ली वळख कितली बरोबर हाची खात्री तुमकां जाली आसतली. आयच्या कार्यावळीच्या अखेरच्या पावण्याक आमी लागीं पावल्यात. आमचे मदीं मुखेल सोयरे म्हूण आसात फाकीवंत कवी भौमानेस्त मेल्विन बाब रॉड्रिग्स. तांची थोडे भितर वळख करून घेवया. नामनेचे कवी भौमानेस्त मेल्विन बाब रॉड्रिगेज हे कोंकणीचे एक निश्ठावंत वावुरपी. मंगळुरांत रावतात आसले तरी कोची, मुंबय, गोंय ह्या सगळ्या वाठारांतल्या कोंकणी साहित्याच्या वावरांत ते सक्रीय आसात. दायजी वर्ल्ड मिडिया कंपनीचे ते डायरेक्टर तशेंच कविता ट्रस्टाचे सर्वेसर्वा आसात. सद्याक ते केंद्रीय साहित्य अकादमीचे कार्यकारिणीचे वांगडी आसात. मागता मेल्विन बाबा कडेन तांणी आपलें उलोवप करचें. वेदीर उपस्थित आयच्या कार्याचे मुखेल व्यक्ती बाय मावजो, अध्यक्ष स्थानार सोबचे आमचे मलगडे तशे मार्गदर्शक अरविंद बाब भाटीकार, मनाचे सोयरे आनी म्हजे इश्ट डॉक्टर पूर्णानंदाचारी, अनंत अग्नी आनी नमन सावंत दावस्कर, आयकना पुस्तकांचो प्रकाशक दिनेश बाब मनेरकार, बाय शैला, रुपाली, मेघना आनी सुबिता तशेंच म्हज्या मोगाच्या इश्टिणीनो इश्टानो सगळ्यांक उर्बे बरीत उबाळ नमस्कार आनी देव बरी सांज दिव. आज येदोळ तुमी पळयलें दोट तो संभ्रम हांगा चलत आसा. एक बाईच्या पन्नो बाजार आनी पोस्ट कोवीड ही 2 पुस्तकां लोकार्पण जालीं. दुसरो बाईच्या 80 वर्सांच्या जल्मदिसाचो, जाय दिसाचो, वाडदिसाचो. ह्या संदर्भार हांव तुमच्या सर्वां तर्फेन पयल्यान ताका परबीं दितां, उल्हास दितां. बाय मावजोच्या माथ्यार 80 पावस पडून जाले आनी म्हज्या माथ्यार कितले म्हणा जाणटो जाला. 22-60 म्हळ्यार ताचे परस 18 पावस
कमी. ताचे विशीं हांव कितें म्हूण उलोवं हें म्हाका कळना. 60 वर्सां आदीं 18 वर्सांच्या चल्याक लग्न जातालें आनी भुरगीं जातालीं. हें मतींत धरलें जाल्यार बाय म्हज्या शाण्या बापाय बरी आनी हांव तांच्या नेण्ट्या पुता बरी. तांचे विशीं हांव कितें उलोवं हें म्हाका कळना. आतां अग्नी सरान एक गजाल सांगली. 1970व्या वर्सा ऑक्टोबरांत रविंद्र बाबान तांच्या दिसपटेंत एक गजाल बरयल्ली, म्हाका याद आसा. ती हांवें नोंद करनाक बरोवन हाडली, परत्यान वाचच्या म्हूण जाता म्हाका. दामोदर मावजो आपल्यो कांय कथा घेवन आयिल्लो. ताच्या कथांचें एक पुस्तक उजवाडावपाचें आमी येवजिलां. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत कोंकणींत जे नवे कथाकार फुडें सरले तांच्यांतलो एक हो. ताचे दर एके कथेंत कितेंय तरी आगळें आसता. एके कथे सारकी दुसरी कथा न्हय. कांय कथांनी जाल्यार एक नवलकणयेचें बीं दिश्टी पडटा. ताची साधना खंड पडनासतना चलत रावली जाल्यार तो कोंकणींतलोच न्हय तर कांय वर्सांनी देशांतलो एक व्हड कथाकार जावंक पावतलो, अशें ताणें नोंद केलां आपल्या पुस्तकांत, वेळे वयल्यो घुलो पुस्तकांत. आतां रविंद्र बाब ज्योतिश्य जावन आसलो काय म्हाका खबर ना, पूण ताणें उचारलें ज्योतिश्य खरें जावचे दिशी 50 वर्सां खळनासतना बाय मावज्यान कोंकणीक आपणाक समर्पीत केलो म्हणच्यान दुबाव ना. रविंद्र बाबान आपले दिसपटेंत बायक ज्यो सुचोवण्यो, ताच्या उपरांत थोड्यो सुचोवण्योय दिल्यात बायक, त्यो खऱ्या मनान घेवची नमळाय तांचे थंय आशिल्ल्यान आयज ते देशाच्या उंचल्या कथाकारांच्या पावंड्याक पावल्यात. ते साहित्य निसणीचे चडीत पावंडे चडल्यात आनी कांय थोडे बाकी उरल्यात आसतले. पूण तांणी फाटीं पडचें न्हय. आपणाची पिराय रिवर्स वेते आसा म्हूण चिंतून आनीकी वयर वेचें आनी आमी सगळ्यांनी ताच्या छेप्याक उमेदीची उर्बेची पाखां कोवोवची. तांचे तावन आनीकी साहित्यीक कृत्यो जल्माक येवच्याक आमी कितें करूं येता म्हणले विशीं एक सादी सोंपी एक कविता ह्या संदर्भार वाचतां. कितली रिलेवंट पूण म्हाका कळना. एक तुर्तान हांवें बरोवन घाल्ली एक कविता, खंय पब्लीश जावना. भुके वेळी हासरे बळ्या पोटाक घालूंक मेळत, ताने वेळी हासरे बाळा नीसपणी गळत. माय मुखार हासरे जाव्या कुंकडा पाय मोडीत, मावा मुखार हासरे जाव्या सोऱ्या बाटली काडीत. साडवा मुखार हासरे साडवा लाडूपुणी कावयत, मिवणे मुखार हासरे मिवण्या गालपुणी चाकयत. आकय मुखार हासरे बाच्या केळीपुणी पिकयत. मावशे मुखार हासरे पुतण्या गोडा कुडको दाखयत. हासा हासा सगळ्या मुखार दांत तुमचे दाखयत, पूण बाय मेळटा फकत रडा नवी कथा बरयत, नवी कथा बरयत. आमी उतरां उलयता, आमी उतरां आयकता, आमी उतरां वाचता आनी कांय आमकां समजनातलीं उतरां आमी होर्डिंगाचेर आनी पळयता सयत. वाऱ्या उपरांत मनशाक चड गरजेची वस्त म्हळ्यार उतरां. उतरांक स्वास आसता, उस्वास आसता. स्वास नासता उतरां उच्चारूंक जायनात. उतरांक उस्वास आसा देखून तांकां जीव आसा आनी जीव आसा देखून तांकां मनशांक आसचे बरी आत्मो लेगून आसा. पूण आमी मनीस उतरांचे गरजे विशीं, उतरांनी आसा करच्या अर्थांच्या संवसारा विशीं, उतरांनी एका मनशाक आनी एका मनशाच्या काळजाक मनाक पावोवचे ताकते विशीं, उतरांनी एकल्याच्या जिवा भितर उठोवे जाल्ल्या बोगणांच्या लारां विशीं, धारून काळजांक सयत पिगळावंक शकच्या उतरांच्या बळा विशीं केदाळे चिंतूंक वचना. बाय मावज्यान आमकां ताच्या कथा मारिफात
कादंबरी मरिफात उतरांचे अत्मे दिल्यात. ह्या संवसाराच्या संकश्टा मुखार, ह्या संवसाराच्या दरिद्रा मुखार सतान आपलें बळ होगडावन घेवन सत्ती मनशांची काळजां किस्प रायतना आमकां जिवोवची ताण दिल्या. आमकां उज्याच्या आकट्यांतलें उठून उबें रावचें बळ दिलां. परत्यान परत्यान जिणेच्या वादळांक सांपडून चलवतना सुखाच्या बंदराक आपूण व्हरून आमकां सुशेगाची न्हीद पडाशी केला. आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार आपल्या साहित्या मारिफात बाई मावजो आमच्या सांगाता रावला. ह्या फुडेंय आमच्या भुरग्यां सांगाता, आमच्या नातरां सांगाता, पंटुरां सांगाता, शेंटुरां सांगाता, तो ताच्या उतरां मारिफात जियेतलो. काका साहेब कालेलकरांच्या 85 वर्सांच्या जल्मा दिसाक तांच्या पुताचो म्हळ्यार सतीश कालेलकरांचो एक टॅलिग्राम तांकां आयिल्लो आनी त्या टॅलिग्रामांत अशें बरयल्लें, हांव तुमचे येदे पिरायेचो जातलो त्या वेळार तुमी म्हाका आशिर्वाद दिवपाक आसचें अशें देवा कडेन मागता म्हणून. बाय मावजो, हांव तुमच्या जाल्ल्या दिसाक इतलेंच मागतां, हांव तुमचे पिरायेचो जातलो त्या वेळार तुमी म्हाका आशिर्वाद दिवपाक आसचें आनी तवळ पासून कोंकणी साहित्य तुमचे 100 सुरबूस कथेनी कादंबरीनी सुरंगा रावचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं मेलवीन बाब. तुमचें मोवाळ उलोवप सदांच आयकत रावन दिसता. थोडोसो व्यत्यय आयलो तरी अध्यक्षीय भाशणां पयलीं भाईचे बरें मागपी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन सामके थोडे भितर तांकां परबी भेटयतले. आपयता डॉक्टर रमिता गुरव. ती प्राध्यापक आसा आनी स्वता लेखक आनी अनुवादक म्हणून वावुरता. तांणी भाईची 3 पुस्तकां हिंदीन अणकार केल्यात. तांचे कडेन मागता तांणी आपली 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरची. भाई विशीं म्हाका कितें दिसता तें सांगपाची आज ह्या खिणाक म्हाका संद दिल्या त्या खातीर आयोजकांक, भाईच्या घरच्या लोकांक म्हजे तर्फे खूब खूब धन्यवाद. इश्टानो, तशें आमकां जिवितान कितलेशेच लोक मेळटात, पण तातूंतले कांय मोजकेच अशे आसता जे तुमच्या जिविताक एक नवो अर्थ दिवपाक कारण ठरतात. भाई हें अशेंच एक व्यक्तिमत्व म्हज्या खातीर. खरें म्हणजे भाईक म्हाका मेळिल्लो पयलेच फावटी कार्मेलिनान. हांव जेन्ना हिंदी MA करतालें तेन्ना अणकारीत साहित्याचो एक पेपर आशिल्लो, तातूंत आमकां कार्मेलीन शिकपाची संद मेळ्ळी. आनी ताच्या नंतर मागीर भाईक वाचता वाचता भाईक समजपाचो यत्न करपाक लागलें एक वाचक म्हणून. फुडें मेळपाची संद मेळ्ळी, पण ताच्या खातीर खूब तेंप गेलो. आनी खास करून आतां मेरेन कितल्याशाच लोकांनी भाई बद्दल कितल्यो गजाली सांगल्या, जितल्यो सांगल्या तितल्यो थोड्योच म्हणूं येता. पण एक व्हडली गजाल भाई करता ती म्हळ्यार ते आमच्या गोंयच्याच न्हय तर देशांतल्या वेगवेगळ्या साहित्यिकां मदीं एक संवाद हाडून संवाद करपाचो एक तेंच्यांनी मंच तयार केलो, जाका आमी गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल म्हणटात. ताचे क्युरेटर म्हणून तांणी जें काम केलां आनी हांगा बसून आमकां एक व्हडल्या व्हडल्या लेखकांक, विचारकांक आयकपाची आमकां तांच्यांनी संद दिली. ताच्या खातीर एक साहित्याची मोगी म्हणून हांव तांकां म्हणजे आय एम सो थँकफूल एंड फील ग्रेटफूल टुवर्ड्स यू भाई. भाई हे रायटर आसात तशे फायटरूय आसा हें आमी जाणाच. तांच्या स्वभावाचे तरेकवार पैलू आमकां खबर आसात, पूण ते एक संवेदनशील मनीस आसा हें खूब म्हत्वाचें. आज जेन्ना पुराय संवसारांत कारणां सोदपाक लागल्यात लोक कशे आमचे म्हणजे टुकडो टुकडो में बांटना, टुकडे टुकडे वाली गँग घालून हें टुकडो टुकडो में बांटना जाका आमी म्हणटात, ते करपी लोक खूब जाल्ले आसा. अशा वेळार आजच्या काळाक गरज आसा ती अशा आवाजाची जो आमकां एकी कडेन हाडटा.
जो आमच्या मनाकूच न्हय तर आमच्या बुद्धीकूय चालना दिता. भाईचें लेखन म्हाका भावलें किंवा भाई कडेन एज अ फ्रेंड, फिलॉसॉफर एंड गायड म्हणून जें म्हजें रिलेशन डेवलप जायत गेलें तें जेन्ना हांवें भाईच्यो कथा हिंदीन हाडपाची जी प्रक्रिया जी आसा ती म्हजी सुरवात जाली. तें करता करता म्हाका अशें दिसलें की आमचें वेवलेंथ जें आसा तें खुबशें जुळटा. आणि अणकारपी मनशाक भाशेचें ज्ञान आनी सगळ्यो बाकीच्यो टॅक्निकल गजाली त्यो म्हत्वाच्यो आसात, पण जेन्ना बरोवपी जें आसा, जें बरोवप जें आसा तें म्हज्या बुद्धीक आनी म्हज्या मना काळजाक भेटता तेन्ना तो अणकार करतना एक वेगळीच मजा येता, एक वेगळोच आनंद येता अशें म्हाका दिसलें. आनी भाई अणकाराच्या निमतान म्हाका खूब खोस भोगता आनी आय फील ऑनर्ड एंड हंबल्ड की त्या खातीर त्या निमतान भाईक हांव हिंदी पाठकां पर्यंत व्हरपाचो पावोवपाचो एक इल्लो असो खारीचो वांटो हांवें म्हजे कडल्यान जाला आनी जाता. मुन्सियारी ह्या गांवांत हांव गेल्लें आनी थंयसर हांवें भाईच्या कांय कथांच्या वाचनाचे हांव कार्यक्रम करता. एक सांगता तुमकां, थंय मुन्सियारी गांवांतले खुबशे गांवचे शेतकार, कामगार अशे लोक बशिल्ले आसलेले आनी तांच्या फुड्यान आमी भुरगीं म्हगेली ती हाचो हिंदी अणकार वाचलो. त्या वेळार त्यो ज्यो बायलो बशिल्ल्यो ते जे लोक बशिल्ले थंयसर तातूंतले कितलेशेच अश्यो आसलेल्यो दे कूड रिलेट टू वॉट वॉज बींग प्रेजेंटेड आनी तांच्या दोळ्यांनी जी दुखां आयिल्ली दॅट इट सेल्फ शोड की खंयचोय लेखक व्हड केन्ना जाता जेन्ना ताचो जो विचार आसा तो फक्त एका थळा पुरतोच उरना मर्यादीत, तर तो वैश्वीक जाता. हो जो वैश्वीक दृश्टिकोण आसा, ही जी वैश्वीक मूल्य आमकां भाईच्या साहित्यान दिसता, ताच्या खातीर भाई फक्त गोंयचोच उरना जाल्यार तो सगळ्या जगाचो जाता, सगळ्या संवसाराचो जाता. आनी अशें म्हणटात, गालिबाचोच एक शेर आसा न्ही, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बया कुछ और, कहते हैं कि भाई का है अंदाज बया कुछ और. भाई तुम बरयत रावचें आनी ह्या गोंयच्या मातयेचो वास फक्त देसातूच न्हय तर सगळ्या विश्वांत संवसारांत तुवें पसरयत रावचो अशी मागणी, असो हावेस धरून हांव म्हजी 2 उतरां 2 शब्द हांगा सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रमिताबाई. एक सांगपाचो उरला आनी चड धर्मिता बसचे पयलीं सांगता, व्हॅली ऑफ वर्ड्स ही एक संस्था आसा आनी ते दर वर्सा बऱ्यांतल्या बरी पुस्तकाक पुरस्कार दितात आनी वेगळी कॅटेगरी आसा. आज रमिता गुरव हांणी अनुवाद केल्ल्या मन्नत ह्या कथासंग्रहाचेर कथासंग्रह तांगेले लॉंग लिस्ट जाल्ल्या आतां शॉर्ट लिस्ट जालो आसा, ताका प्रायज मेळचें अशें. मुदी कितली मोलाची आसली तरी मुदयेर थीक कशें दिसता हाची उमळशीक लोकांक लागिल्लीच आसता. आयच्या कार्यावळीचे मुदयेचे थीक म्हळ्यार आमचे भोवमानेस्त अरविंद बाब भाटीकार. अरविंद बाब भाटीकार हांची वळख गोंयकारांक करून दिवपाची गरज ना, तरी उपचार म्हणून तांची वळख थोडे भितर करून घेवया. गोंय, गोंयकार आनी गोंयची अस्मिताय हांची राखण करपा खातीर पोटतिडकीन वावुरपी, उलोवपी आनी बरोवपी गोंयचे भुंयपूत आनी सुपुत्र म्हळ्यार भोवमानेस्त अरविंद बाब भाटीकार. IAS अधिकारी म्हणून भारताचे सेवेत 30 वर्सां वावर करून निवृत्त जाल्ले अरविंद बाब समाज सेवेंतल्यान मात निवृत्त जाले नात, उरफाटे अदीक सक्रीय जाले. मुंबय विद्यापीठाची मास्टर्स घेतल्या उपरांत पणजेंतल्या महाविद्यालयांत इकॉनॉमिक्सचे अध्यापक आशिल्ले, पूण गोंयची भास कोंकणी आनी गोंयचें स्वतंत्र राज्य ह्या तांच्या मागण्यांक लागून तांकां नोकरेंतल्यान काडून उडयले. एका अर्थान तें बरेंच जालें, ते IAS अधिकारी जावंक पावले. भारतांत आनी देश विदेशांत भोंवन जोडिल्ल्या तांच्या ज्ञानाचो फायदो तांणी गोंयांक करून दिलो.
अस्मिताय प्रतिश्ठान हे तांचे ब्रेन चायल्ड आशिल्ले. तांच्या लेखणींतल्यान देविल्ली कांय नामाजिल्लीं पुस्तकां मदीं वोंवळां, कर्मण्णे, काल आज फाल्यां, संघर्शा वेणे जीण ना ही ललीत साहित्याची तशेंच लोकशाय हाय हाय आनी लोकशाय कितें तें ही राजकीय विडंबनाची पुस्तकां आसात. मागता भौमानेस्त अरविंद बाबां कडेन तांणी आपलें अध्यक्षीय भाशण करचें. सभागृहात बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक नमस्कार. तुमचे भशेन म्हजी तकली जड जाली आसतली, कारण आमी बरीं बरीं भाशणां आयकलीं आनी निम्माणे कडेन जो उलयता ताजें आयकुपाक कोणाक चड पासियन्स नासता. म्हणून भाईन कितें केला ट्रीक, म्हाका निम्माणो दवरला, कारण सभाघरांतले कितलेशेच लोक उठून गेल्यार पसून म्हाका दिश्टी पडचें ना म्हणून. म्हणटा दुख्ख कोणाक जावचें ना. ताजेरच फाल्यां भाई एक काणी बरयतलो. भाईक आज 80 वर्सां जालीं आनी भाईक आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरें व्हड आयुश्य, बरी भलायकी आनी सगळें सूख आनी समाधान मेळूं अशें आमी आज हांगा सगळे जमिल्ले आसा ते मागतले, कारण ती सगळींच आमकां प्रिय. रुपाधर नाजाल्यार मेघनाधर नाजाल्यार सोबिता. भाईची जेन्ना 75वी जाल्ली, 75वी दिसता म्हाका, तेन्ना पयलींचे ते मेट्रोपोल, आतां ते एक असो हॉल जाला, थंय सगळे सेलेब्रेट करताले. तेन्ना भाईन कितें म्हणिल्लें की आपल्याक 75 जाली, लांब आयुश्याची आनी सुखी आयुश्याची गुरू किल्ली कितें, चावी कितें, तर 3 चलयो आसूंक जाय. हांव म्हणटा भाईन मातशें एक सांगना आसतना दवरलें, 3 चलयो आसूंक जाय, एक व्हड आसपाक जाय, एक मदली आसपाक जाय आनी एक निमाणी आसपाक जाय म्हणून अशें सांगपाचें म्हणून ताणें. एनीवे तें सांगना जाल्या पसून जालें. आनी ती गजाल, ते गजालीक लागून भाई सुखी इतलोच न्हय तर भाई बरोवपाकय लागलो. भाई म्हाका 70 बरयलें. म्हणजे भाई लग्न केन्ना जाल्लो? 68. पळय, सारकें सांगलें हांवें. 68 लग्न जालो खंय, 70 बरोवपाक लागलो. म्हणटकर हातूंत शैलाचो खुबसो भाग आसतलो. आतां भाई गोंयांत खुबशे आसात, खुबशे भाई आसात, बाबा आसात, भाऊ आसात, दादा आसात, पूण भाई आमकां चड प्रिय. आमचो मनोहर पर्रीकाराकय लोक भाई म्हणटाले. मागीर पयर आमचो अनफॉर्च्युनेटली जो डिफीट जालो नॉर्थ गोवांत, रमाकांत खलप, ताकाय लोक भाई म्हणटात. पूण ते भाई वेगळे. गोंयांत भाई खूब आसात, पूण साहित्यकार भाई एकच, आनी तो आमच्या म्हऱ्यांत बसला. म्हणून ते आमचे भाग्य. तर साहित्यकार भाई एकच म्हणले बरोबर तितल्यान सोंपना. हे भाईची आनीक एक खासियत आसा, तो बेजिकली पसरकार. तो पसरकार, आतां पसरकार म्हणप म्हणजे आतां कितें जाता, हाली इट इज आउट ऑफ फॅशन, आउट ऑफ डेट. पसरकार म्हणटात, बिझनेसमॅन म्हणटात. भाई इज अ बिझनेसमॅन. आतां कितें आसा, साहित्य म्हणटा पळय न्ही, हिंदीत ताका घाटे का सौदा म्हणटात. साहित्य बरोवन कितल्या लोकांनी ते पयशे आपल्या कोबरार केल्यात, कितले पयशे परतून मेळयात ना. साहित्य म्हणजे चड जाणांचो असो समज की ते हो घाटे का सौदा, लुकसानीचो वेपार हो. आनी बिझनेसमॅन म्हणजे नुकसान करपाक बिझनेस करना, फायदो करपाक. म्हणजे हे परस्पर विरोधी गजाली, हे कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन्स, हे भाईन दोनी कशें केलें तें भाईकच खबर. आतां भाई पळय आसा न्ही, तो
सध्या बिझनेस करना जातलो, आतां चडसो बरयता जातलो. आतां भाईचे पळय कितें आसा, काणयो, भाईच्यो काणयो वाचता आसतना म्हाका एक याद जाता. म्हजो एक मित्र आसा, म्हणजे तशे खुबशे मित्र आसात, पूण एक मित्र आनी ताची बायल जांगेर हांव दिल्ली गेल्यार जेवपा वता, हांव आनी बायल जेवपा वता. उत्तर प्रदेशाचे लोक ते. बायल भयंकर रुचीक जेवण करता, पूण कितें इल्ल्योश्यो अपुरबायेच्योच वाटयो आसता, त्या वाटयांत इल्लें इल्लें घालून दवरता. आमी 4 जाण बसता बेजा भोंवतणी आनी 4-5 वाटयो, तातूंत एका वाटयेंत सुकी भाजी, एका वाटयेंत पातळ भाजी, एका वाटयेंत दाळ, एका वाटयेंत इल्लेशें सॅलड आनी पुरये भशेन चपात्यो. ते सगळे ते रांदपी हाडून इल्लें वाडटा. म्हणटकच ते पळयतकर 4 जाणांक दिसता कितें, आरे इतलेंच जेवण आसा, आपणें घेवनय म्हणून. अल्टिमेटली जाता कितें, प्रत्येक जाण भुकोच उरता, कोण जेवना आसतना उठटा, कारण कोणें घेवचें दुसऱ्याक सोडचें अशें म्हूण प्रत्येक जाण तें जेवण सोडटा. ते रुचीक इतलें आसता की आनी खायन दिसता. बाईच्यो काणयो वाचतना म्हाका त्या जेवणाची याद जाता. खायन दिसता, आनी खायन दिसता, आनी खायन दिसता. अरे इतल्यान भाई येता, अरे भाई आनी इल्लें देवाड मरे. भाई म्हणटा ना जालें, काबार जालें म्हणटा. अश्यो भाईच्यो काणयो. आतां कितें आसा, जे आमच्या मित्रांनी आनी नमनान जे वर्णन केलें भाईच्या काणयांचें, आनी खुबशें करपा जाता, पुणून ताका सेपरेट एक सेमिनार जाय आनी सेपरेट पेपर वाचपी जाय आनी तें वातावरण जाय, कारण आतां ऑलरेडी वेळ जाला आनी तुमचे पैकी कांय लोक सबंद दीस हांगा आसात. म्हणटकर पूण एक गजाल म्हाका प्रामुख्यान जाणवली, ती कांय काणयो हांवें वाचून घेतल्यो, एक 10 काणयो सुमार हांवें वाचून घेतल्यो, दोनी पुस्तकांतल्यो. म्हाका एक प्रामुख्यान जाणवली ती 2 लेवली आसतात त्या काणयांच्यो. एक काणयाची वॉट यू आर रिडींग, आनी दुसरी जाणविकाय वॉट यू आर नॉट रिडींग, वॉट इज सजेस्टेड, सायलंट सजेशन. एक सायकॉलॉजी आसता प्रत्येक काणयांत. प्रत्येक काणयेंत एक सायकॉलॉजी आसता. ती सायकॉलॉजी इज अंडरलायींग द एक्सप्रेशन्स. तूं फक्त एक्सप्रेशन वाचता, पूण तांचे एक्सप्रेशनाक खालचो जो विचार आसता, जी भावना आसता, जी मनोवृत्ती आसता, ती तुका येवजूची पडटा. यू हॅव टू बी वन वीथ दॅट कॅरेक्टर. आतां आमच्या म्हाका दिसता कोणें अनंत बाबान ती सांगली, ती म्हणजे अनंत बाबान हाजेर केल्ले न्ही आमच्या पोस्ट कोवीड, आनी ती हाजी कसली ते सुगंधाची ती काणी पळय आसा न्ही, ती पोस्ट कोविडांत आसा न्ही, सुगंधा आनी रुगलो. हय, तर ते पळय आसा पळय न्ही, तातूंत त्यो भावना इतल्यो सुंदर तरेन बरयल्या भाईन. म्हणजे भावने बरोबर ना, ताका अशी भावना जाता, अशें जाता, तशें जाता म्हणून डिस्क्रिप्शन ना, फक्त ती उलयतात. तो रगलोय उलयता ऑर सायलंट एक्शन पळयता, आनी ती सुगंधाय उलयता आनी तेजो घोवूय उलयता. अशे तरेन प्रत्येक कडेन संवाद चड आसतात आनी संवादा भितरल्यान ती काणी निर्माण जाता. अशी एक टॅक्नीक भाईची पळय आसा न्ही, ती सगळे कडेन दिसता. आनी भाईच्यो काणयो पळय आसा न्ही, त्यो उडपी पुरयां भशेन त्याच सायजीच्यो सगळ्यो. अश्यो उडपी हॉटेलांत जर वचत सगळ्यो पुरयो एकाच सायजीच्यो तश्योच फुलिल्ल्यो आसतात. तांचे म्हाका दिसता एक कितें तरी फॉर्मेट आसता, टप 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 करून पुरयो करपाच्यो. तशें म्हाका एक दीस दिसलें की बाबा भाई काणयो बरयता आसतना कितेंय तरी ताजे कडेन मशीन आसतलें, डाप पकून जालें, काणी तयार जाली म्हणून. कारण सगळ्यो काणयो 2,500-3,000 वर्ड आसात आनी म्हाका बरें वाचीन दिसता, इतल्यान काबार जातात. म्हणटकर मागीर कसो फुडें वाचतलो ना, काणी काबार अशें जाता. म्हणटकर भाईची ही टॅक्नीक पळय आसा न्ही, ती अतिशय सुंदर. आनी म्हाका दिसता की आमचे जे कथाकार आसात कोंकणींत, तांणी ही टॅक्नीक आपणावची आनी आपणाली काणी सांगपाची जी कला आसा, ऑर जी ताका कितेंय म्हण तूं, कला म्हण नाल्यार एक्सपर्टीज म्हण,
ती सुदारपाचो आसल्यार भाईची ती टॅक्नीक वापरपाची. आतां गोंय आमचें आनी कोंकणी संवसार पॉप्युलेशन कितलें, लोकसंख्या कितली, सेन्ससा प्रमाणे आमी म्हणटा 20 लाख 22 लाख कोंकणी उलोवपी लोक आसात भारतांत. आमी कितें म्हणटात सेन्सस इज अंडर कोटिंग, कित्याक खुबशे आमचे कोंकणी लोक कोंकणी आपली मायभास म्हणनात, ते दुसरी मायभास म्हणटा. कित्याक खुबशे इकॉनॉमीक कारणां खातीर तांकां सरकारा कडल्यान खुबश्यो सुविधा सगळे मेळटा. म्हणून मलयालम म्हणून म्हणटा, मागीर थोडे कानडी म्हणटात, थोडे मराठी म्हणटात अशें, पूण घरा कडेन उलयतात कोंकणी. अशे लोक आसात म्हणटा आमी, म्हणून आमी म्हणटा 50 लाख, 20 लाख 50 लाख, कितें 31 लाख धर. आज तुमी अशें येवजियात की हे 30 लाख लोकसंख्येक 2 ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळटात. पंजाबाची लोकसंख्या 3.5 कोटी सुमार, थंय बी 2 ज्ञानपीठ अवॉर्ड. तमिळनाडू घे, जंय हांव 30 वर्सां सर्वीस केले IASांत, आज ताचे 8.5 कोटी पॉप्युलेशन लोकसंख्या. भास 2000 वर्सां पयलींची भास. तिरुकुरळ सारको व्हडलो संत जावन गेलो आनी तिरुवळ्ळुवर नांवाचो संत जावन गेलो आनी तागेलो व्हडलो ग्रंथ तिरुकुरळ वर्ल्ड फेमस. असली सामकी श्रीमंत भास, ते श्रीमंत भाशेंत लेगीत 2च ज्ञानपीठ अवॉर्ड. आनी आमचे कोंकणी भाशेंत फक्त एक 20-30 लाख लोक आसून लेगीत फकत 2 ज्ञानपीठ अवॉर्ड. आनी ते 2 पिठांतलो, ते 2 ज्ञानपिठांतलो एक आमचे मदीं आज आसा. म्हणटकर आमकां खेद अभिमान जावपाक फावो. हो अभिमान म्हाका दिसता जितलो जावपाक आमकां फावो तितलो जावना. कित्याक म्हाका खबर ना. पुणून मे बी आमकां गोंयकारांक सगळ्योच गजाली किकोंत करपाची संवय. जे आमचे जिणेंत आसा आज, जे आमकां दिसता, जे आमच्या वांगडा आसा तें किकोंत. 50 वर्सां पयलीं, 100 वर्सां पयलीं जावन गेल्ले जाल्यार आज ताजें आमी व्हडलें गीत गायतले आशिल्ले, अशी म्हाका कितें तरी प्रवृत्ती दिसता. ना जाल्यार बाकीचे कडेन जर पळयत, एक कितें जालें जाल्यार व्हडलो बोवाळ करतात, हांगा तसो बोवाळ जायना. तर पूण हे आमी गोंयकारांनी लक्षांत दवरपा जाय. आमच्या मातयेंत कितेंय तरी आसा, आमच्या लोकांत कितेंय तरी आसा, कसलोय तरी गूण आसा, कसलेय तरी अद्वितीय गूण आसा. कारण हांगा कितले कलाकार जावन गेले, आमचो पूर्णानंद बाब सांगतलो, कितले कलाकार जावन गेले, कितले कवी जावन गेले, व्हडले व्हडले लोक जावन गेले, फक्त हे 20-30 लाख लोकांत. बरें, 20-30 लाख लोक म्हणजे कितें, 20-30 लाख लोक सगळेच कितें वाचता अशें ना. आमचे अनफॉर्च्युनेटली आमी कोंकणी उलोवपी लोक कितले 20-30 लाखांत, तुगेले और देवनागरी कोंकणी वाचपी कितले, तुगेले एट द मोस्ट 50% लोक कोंकणी वाचतले. इफ एट ऑल दे रीड, वाचतले नाल्यार मराठी वाचतले, हिंदी वाचतले, पूण देवनागरी वाचतले. 50% ऑफ 15-20 लाख म्हणजे 10 लाख सुमार. बाकीचे सगळे एक तर ख्रिश्चन गोंयकार, नाजाल्यार मुसलमान गोंयकार, नाल्यार भायले लोक. म्हणटकर हांव जेन्ना 15-20 लाख 30 लाख म्हणटा तेन्ना तितले न्ही, ते हार्डली अबावट 10 लाख तरी आसतले. हे 10 लाखां भितर प्लस आमचे कर्नाटकाचे लोक, सगळे कर्नाटकाचे लोक जे वाचतात ते सगळे धरून तातूंत भितर तुका 2 आमचे ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळप म्हणजे इट इज नॉट ए सिंपल थिंग. इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी अचिवमेंट. म्हणटकर हो अचिवमेंट पळय आसतनी आमी खुबसो बरो सेलेब्रेट करपा जाय आशिल्लो. आतां करता जाल्यार मागीर करचो. भाईक ज्ञानपिठा परस व्हडलो पुरस्कार भारतांत मेळपाचो आतां ना, कारण म्हाका तरी दिसना साहित्याच्या मळाचेर हाजे परस व्हडलो पुरस्कार मेळटा. आतां हाजे परस व्हडलो पुरस्कार जाल्यार भाईक खंय वचचो पडलो, अमेरिके इंग्लंडा खंय तरी वचून व्हडले व्हडले पुरस्कार घेवचे पडले. ते ताका मेळूं अशी आमी देवा कडेन प्रार्थना करया. आतां एकच गजाल, इतली ल्हान भास आनी इतले व्हड ताजी अचिवमेंट,
आनी इतलीं पुस्तकां आमचो दिनेश प्रसिद्ध करता, बाबा तूं कशी परवडटा तेंच म्हाका समजना. कितलीं पुस्तकां पयर ताका विचारलेलें, तो म्हणटा म्हयन्याक अबावट 18 पुस्तकां जाता म्हणून. कोंकणींत तांणी म्हयन्याक 18 पुस्तकां म्हणजे वाचता कोण आनी तूं खंयच्यान खर्च करता, विकते घेता कोण, म्हाका कांयच समजना. म्हणटकर अशें जर जाता जायत जाल्यार हाजो अर्थ असो की वाचपी लोक खूब्ब आसात, बरोवपी लोक ताजे परस चड आसात, आनी लोक म्हणजे बरोवपाक जी क्वॉलिटी लागता, जी कितें म्हणटात ताका प्रतिभा जी आसा गोंयकारांक ती इतली आसा की भाई म्हणटा तशें तें ओगी रावन जें जायना तें कोण वाचतलो काय ना तें ना. आमी बरोवन सोडटले, कारण आमी बरयले शिवाय आमच्यांनी ओगी रावूं नजो. अशें आज जें भाईन म्हणलें तेंच फाटी पुंडलीक नायकान म्हणिल्लें, लेखक बरयता कित्याक, आरे बरोवतना जाल्यार तो कितें करतलो, ताका बरें दिसता. पेंटर कितें करतलो, पेंटींग करतलो. जशें आमकां भूक लागतकर खायन दिसता, तशें तो बशिल्ले कडेन ताका बरयन दिसता, तो बरयता. तशी गजाल गोंयांत खूब्ब ती प्रतिभा आसा. सरकारान कितें करपाक जाय, सप्लाय आसा पूण डिमांड ना. सरकाराक एक स्वाभिमान म्हणटा तो ना गोंयच्या सरकाराक. आनी गोंयांत सरकारान जे लोक आशिल्ले तांकां आपूण एक गोंयकार, कोंकणी मायभास, कोंकणी उत्तेजन दिवपा जाय अशें म्हूण जे स्वाभिमान आसता पळय न्ही, जे बाकीच्या राज्यांनी सगळ्याक आसता, सगळ्या पळयलां हांवें. हांव सगळ्याक भोंवलां, सगळें पळयलां हांवें. आनी बाकीच्या राज्यांनी जो स्वाभिमान आसता, जी सरकारा कडेन प्रोग्राम आसता आपली भास वाडोवपाची, तिची उदरगत करपाची आनी आपली संस्कृतायेची राखण करपाची, ते गोंयांत बिलकूल ना. 25-30 हजार कोटी खर्च करता आमी वर्साक, आमचें बजेट, आनी 1 कोटीची बसून आमी पुस्तकां विकती घेनात लेखकांची. म्हणटकीर तें करपाक आमी मातसो सरकाराचेर प्रेशर घालपाक जाय. आनी आमी म्हणजे कोणे, जे आमचे सारके लोक आसात, जे पब्लीक फिल्डांत आसात ऑर आशिल्ले, तांणी एक कडेन रावन तें करपाक जाय. हे म्हजे विचार हांव ह्या बाचे वयल्यान आज कित्याक सांगता की हांगा जे बरे लोक लेखक आसात आनी जे पब्लीक फिल्डांत काम केल्ले आसात आनी उजनी काम करतात, आनी जांकां तें शक्य आसा म्हणून तांकां तें शक्य आसा म्हणून हांव हें सांगता. आनी जांकां पळय जे इमिजिएटली शक्य आसात, आनी फॉर्च्युनेटली आमकां कितें जालां, सद्या आमचो मुख्यमंत्री जो आसा प्रमोद सावंत, हांव मुद्दाम सांगता, हांवें आज मेरेन खंयच्याच मुख्यमंत्र्याची स्तुती करूं ना. पूण ह्या मुख्यमंत्र्याची हांव स्तुती कित्याक करता, कारण हांव पळयता तो कोंकणी बद्दल ताच्या काळजांत सॉफ्ट कॉर्नर आसा. सॉफ्ट कॉर्नर कित्याक म्हणटा, आमी मालवणाक गेल्ले अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक, थंय हें आशिल्लें अधिवेशन आशिल्लें, तेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री थंय चीफ गेस्ट म्हूण गेल्लो. तेन्ना ताज्या पयलीं भाईमाव जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाक गेस्ट म्हणून गेल्लो, आनी थंय कोणें तरी व्हडलें भाशण दिलें मराठी मनशांनी की कोंकणी ही मराठीची बोली आहे म्हणून. भाई मावशान म्हणटा आपले भशेन ताका उत्तर दिलें. आमकां जायत जाणांक दिसलें की भाई वॉज टू सॉफ्ट म्हणून, भाईन तांकां बरी हें दिवपाची, बडी मारपाची म्हणून तांचेर, पूण मानली ना तशी ताणें. ताजो स्वभाव तो बडी कोणाचेर मानना. म्हणटकर तेन्ना आमचो प्रमोद सावंत मालवणाक गेलो, ताणें ताजो उल्लेख केलो आनी म्हणालो कोंकणी कितें, कोंकणी ही भास अशें म्हणून आमकां कोणेच सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना, आमकां खबर आसा म्हणालो. सगळे महाराष्ट्रांत वचून ताणें म्हणलें तें. जाल्यार इतलो हाजे पयलीं खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान कोंकणी विशीं अशे उद्गार काडिल्ले हांवें आयकुना. त्या खातीर म्हणटा ताका सारकें सांगून बाबा इतली आमची गोंयची प्रतिभा आसा भाशेक वयर काडपाची, और कलेची, कविता म्हणा, कादंबरी म्हणा, कथा म्हणा, कितेंय म्हणा, ती ही प्रतिभा पळय आसा न्ही, ती तुवें वापरपाक जाय आनी ताका मदत करपाक जाय आनी तेजी उदरगत करपाक हेल्प करपाक जाय अशें आमी ताका सांगपाक जाय. आनी भाईनी ताका वचून सांगलें जाता. आतां भाईक मातसो कितें आसा, हो आमचो ज्ञानपीठ पुरस्कार बी आयले म्हणटकीर भाईक मातसो वालोर येतलो.
पूण तो भाई बी आतां सरकारांत वतकच तो उठून उबो रावन शेक हँड करतलो. म्हणटकर भाईनी ताका सांगल्यार तो आयकत आनी मातशें दॅट वील हेल्प अस टू ग्रो कोंकणी मोर. म्हजें भाशण तुमी आयकलें, सगळ्यां परस चड बोरींग जालें तरी आसतना तुमी आयकलें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी भाईच्या हातांतल्यान हाज्या मुखार बरी कोंकणीची सेवा जावं. आतां जाल्यार ताजे परस चड जावं आनी ताका आंतरराष्ट्रीय पावड्या वयले व्हड पुरस्कार मेळूं अशें आमी मागून अशें हांव मागून म्हजें भाशण सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं अरविंद बाब. तुमकां खात्री करून दिता तुमचें उलोवप आयकत लोक आशिल्ले तशेंच बशिल्ले आसात. कार्यावळ निमाणे पावण्यार पावल्या. आतां आमचे मोगाचें प्रतीक म्हणून विधी वेल्या सोयऱ्यांक भेटवस्त दिवचें अशें भाई कडेन मागता. पयल्या सुवातेर अध्यक्ष भौमानेस्त अरविंद भाटीकार हांकां, मुखेल सोयरे भौमानेस्त मेल्विन रॉड्रिक्स, मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, मानाचे सोयरे भौमानेस्त अनंत अग्नी, मानाचे सोयरे भौमानेस्त नमन सावंत धावस्कर. पोन्नो बाजार ह्या पुस्तकाक बरयला डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांणी. भाई कडेन मागता तांणी प्रकाश बाबाक पुस्तकाची प्रत आनी एक मोगाची भेट भेटोवची. तशेंच पोस्ट कोविड ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरयल्या भौमानेस्त उदय बाब भेंब्रे हांणी कांय कारणां खातीर ते आज हांगा येवंक पावले नात. आयच्या दोन्ही पुस्तकांचे मुखपृष्ठ डिझायन केला कलानंद कामत बांबोळकर हाणें. होदोळ पुस्तक दिवपा वेळा कलानंद नाशिल्लो हांगा, तेन्ना पुस्तक स्विकारपाक येवचें. तशेंच पोस्ट कोविड ह्या पुस्तकाचें मुखपृष्ठ कलानंदाचे 100वे म्हणजे सेंटनरी कवर जावन आसा. ताजी तोखणाय करूंक मुद्दम भाईन ताका भेट भेटोवपाक सोदतात. ताळयांचो गडगडाट जावचो. पोन्नो बाजार पुस्तकाच्या कवरा खातीर खंयच्यान पोन्ने फोटो उस्तून काडिल्ले खातीर पांतेल्या बाबाकूय भेट भेटोवंक आपयता. आतां अखेरेचें दिनवासाचें उलोवप. येद्या वेळच्यान तुमी दीदीक आनी म्हाका आयकलें. आतां मदलें मेघना दिनवासाचें उलोवप करतले. अप्रूप भाशणाची सुरबूस मेजवानी जाली. मेल्विन बाब आनी अरविंद बाब हांणी दिल्ले गोडशेंय जालें. अशा वेळार भरिल्ले पोटार हांव आनी तुमकां कितें दिवं. तरी काळजांत ठावन देव बरें करूं म्हणले बगर घरा वचूंक पावलां उखलनात. आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानेस्त अरविंद बाब मुजरत पणजे सकून साहित्याच्या आनी भाईच्या मोगान आयले म्हणून तांकां आमचो दिनवास. मेल्विन बाबा खातीर आमकां मंगळूर शार लागीं दिसपाक लागला. ही कार्यावळ सोबोवन तांणी आमकां उपकारांत दवरल्यात. तुमकां देव बरें करूं मेल्विन बाब. डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांणी मानाचो सोयरो म्हणून येवन कार्यक्रमाची शान वाडयली म्हूण तांकांय देव बरें करूं माग. व्हडल्या भाईच्या सुवाळ्याक धाकल्या भाईन हजेरी लायली आनी सुवाळ्याची सोबाय वाडयली. अनंत बाब सदांच असो मोग आसूं. ह्या माचये वेल्यान रुपाली उलयले, सोबिता उलयले आनी नमनूय उलयलें आनी आतां हांव हांगा आसा. नमनबाई भायल्यो सगल्यो धुवो ह्या माचयेर पावल्यात. आज भावीचे काळीज मोगान खूब भरला आसतलें. प्रकाशक ह्या नात्यान सगळी कार्यावळ तुमीच घडोवन हाडली. दिनेश बाब, आमच्या घरच्या वतीन तुमचो आभार. रवींद्र भवनाच्या नव्या येवजणी प्रमाण राष्ट्रीय पुरस्कारीत साहित्यकार म्हणून आमकां हे सभाघर मुफ्त दिलां
म्हणून अध्यक्ष भोवमानेस्त राजेंद्र तालक आणि तांच्या समितीचे उपकार आठयता. ह्या कार्यावळीक प्रसिद्धी दिल्ले खातीर सगळ्या प्रसार माध्यमाचे आमी उपकारी. आनी सगळ्यांत चड सोबा हाडली ती तुमी उपस्थितांनी. अशेंच आमकां सदांच उपकारान दवरचें. एक अनाउन्समेंट. सुरवात करतनाच हांवें भाशणांनी पोटां भरिल्ल्याचो उल्लेख केला, पुणून ह्या वेळार खरीच गरज आसा ती पोटांत इल्लेशें कितें उडोवपाची आनी इल्ले उदकाचो घोट पिवपाची. भायर भुती बांदून दवरल्या ती विसरनासतना घेवन वचची. कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता. देव बरी रात दिवं.